मोजा देवा तुझ ओरो रस्तार मोसो धनी करो सगळ्या काळजान मोग तुझो हावे सदा करू पावू मोगा देवा तुझ्या लागता काळी मोचे तुका दिता मोगा देवा तुझ्या लागता काळी मोचे तुका दिता कितलो मोग मोसो केलो माका रोसलो माका पोसलो हरे मोसो आपरा सोसलो येम कोणातलो येदोळ राखलो मोगा देवा तुझ्या लागता काळी मोचे तुका दिता मोगा देवा तुझ्या लागता काळी मोचे तुका दिता मोगा भावांनो आणि भयणींनो या पवित्र साक्रामेंतांतल्या जेजू मोगार आमी आसा खरोच या पवित्र साक्रामेंतांत तो हाजीर आसा तो आमचो जीव देव आमचो रचणार आमचो पोसणार आमचे जिवीत अर्येपल्याचे चलयणार खरो देव आमच्या मुखार आसा त्या देवा मुखार आमी आसा त्या देवाक आमी एक घडी बरो आराधन करुया आमचे थकले आमी भागावया त्या देवा मुखार आमी खालती जावया मोगाचे न्हू कितलो आमचो मोग तो करता हर एक आमचे अपराध तो सोंसता येदोळ पर्यंत आमकां ताणें राखलां सांबाळलां हर एका घडये आमचे जिवीत तो चलोवन व्हरता त्या देखून आमी म्हणटा सर्गीचो देव तो आमकां मेळोवंक ह्या संवसाराक देंवोन आयलो आपणाचें देवपण ताणें सांडलें मनशापणाक ताणें वेंग मारली आनी असल्या देवाक आमी लागीं सरता असल्या देवाचो मोग आमी सागता आनी त्या मारिफात आमच्या दिसपट्ट्या जिविताची कोडसाण आमी पयस करता आनी असल्या देवा मुखार आमी आसा असल्या देवाक आमी लागीं सरता मोगाचे न्हू त्या देखून त्या सुमयाक आमी आराधन करया त्या सुमयाची स्तुती आमी करया मोगाल भावांनो आनी भयणींनो तो जेजू म्हणटा माथ्या वाचोवांचेर आदे 11 वाक्य 20 आनी 8 तो म्हणटा
येया मुझे सशी सोमेस्त तुम्ही कश्टांतल्यानो आनी वाजान ववयतल्यानो हांव तुमकां विशेव दितां. सुमयातय आमकां विशेव आसा, सुमयातय आमकां बरेपण आसा. आज आमी विविध फिरगजांत हांव विविध जाग्यांत हांव आमच्या विविध कुटुंबांत हांव ह्या सुमयाच्या पांयतळा हांगासर आयल्या. ह्या पूर्ण शेताक आमी हांगासर आयल्या. जावं पुरो हांगासर येताना आमचो सूख आमचें बरेपण आमी घेवन आयल्या. ताच्या सांगाता आमची वजी, आमची बेजाराई, आमची दूख, आमचे कश्ट, आमची पिडाशिडा, आमचे समस्ये हें सगळें घेवन आमी हांगासर आयल्या. ह्या पवित्र तळाक आमी आयल्या मोगाच्या भावा आनी भयणी. आनी त्या देखून जेजू म्हणटा मुझे सशी येया तुम्ही कश्टांतल्यानो वाजन ववयतल्यानो हांव तुमकां विशेव दितां. आमचें बोळ आमची सकत हांगासर आसा मोगाचेनो. ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत तो जेजू आसा. ह्या देवा भायर दुसरो देव आमकां ना. आमकां हर एकल्याकी पळोवचो, आमकां हर एकल्याकी आयकोवचो, आमकां हर एकल्याकी समजोवचो खरो देव जिवो देव आमचे मुखार आसा. आनी त्या देवा मुखार आमी हांगासर आसा मोगाचेनो. आमी सरपडल्या, आमी बसल्या. तो देव खरो देव जिवो देव. त्या देखून द्वितीनिया पुस्तक अध्याय 30 आनी 2 वाक्या 30 आनी 9 अशें म्हणटा मुझे भायर दुसरो कोणूच देव ना. जीव काडटलो आनी जीव दितलो हांवूच तो. गाय करतलो आनी बरो करतलो हांवूच तो. आमचें जिवीत सगळें चलोवन वचो तो. मुझे भायर ना दुसरो कोणूच देव. ह्या देवा भायर आमकां दुसरो देव ना मोगाचें. त्या देखून आमचे सगळो भावार्थ आमचे क्रिस्तांवपण ह्या जिव्या देवाचेर, ह्या जिव्या देवाचेर आसा. तो सोमी आनी आमचो सोडवणदार मोगाचें. आमचो भावार्थ आमचे पातयेनी ताचेर. तो सोमी आनी सोडवणदार हें भावार्थान आमी मानून घेवंक जाय, भावार्थान आमी स्विकार करूंक जाय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. त्या देखून निर्गमन पुस्तक अध्याय 15 वाक्य 1 म्हणटा सर्वेस्पराक हांव किर्तन गायता कित्याक महिमे वतो ताचें जैत गोड्यांक आनी गोडे सावारांक उडयल्यान ताणें दर्यांत. सर्वेस्पर म्हजें बोळ आनी म्हजें गायन तो जालो म्हजी सोडवण. तो म्हजो देव हांव ताका वाखाणटां. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. मोगाचें आमचो उजवात वयर उखल्या आनी ही उतरां आमी सांगता म्हज्या उपरांत म्हणजे सर्वेस्पराक हांव किर्तन गायता सर्वेस्पराक हांव कीर्तन गायता कित्याक महिमे वंत ताचें जैत कित्याक महिमे वोन ताचें जैत गोड्यांक आनी गोडे सावरांक गोड्यांक आनी गोड्या सवारांक उडयल्यान ताणें दर्यांत उडयल्यान ताणें दर्यांत सर्वेस्पर म्हजें बोळ सर्वेस्पर म्हजें बोळ आनी म्हजें गायन आनी म्हजें गायन तो जालो म्हजी सोडवण तो जालो म्हजी सोडवण तो म्हजो देव तो म्हजो देव ताका हांव वाखाणटा ताका हांव वखाणटा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 Aradan tuka sumyanchis Aradan tuka sumyanchis Aradan tuka sumyanchis Aradan tuka sumyanchis Vandan tuka sumyanchis Vandan tuka sumyanchis Vandan tuka sumyanchis Vandan tuka sumyanchis Mahima tuka sumyanchis Mahima tuka sumyanchis Mahima tuka sumyanchis Mahima tuka sumyanchis Stuti tuka sumyanchis Stuti tuka sumyanchis Stuti tuka sumyanchis Stuti tuka sumyanchis Pranipat tuka sumyanchis Pranipat tuka sumyanchis Pranipat tuka sumyanchis Pranipat tuka sumyanchis Hallelujah 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 मगचनो कीर्तन 16 वाक्यात 2 म्हणटा सर्वेस्पराक हांव सांगता तुंचो म्हजो सोमी तुजे शिवाय म्हाका कांयच सूख ना
तुमचो म्हजो सोमी तुजे शिवाय म्हाका कांयच सूख ना. परत आमचो उजवाद वयर उखलया. सर्वेस्पराक आमी सांगया मोगाचे न्हू सांगता तुमचो म्हजो सोमी तुझो म्हजो सोमी तुजे शिवाय म्हाका कांयच सूख ना. तुझे शिवाय म्हाका कांयच सुख ना. तुमचो म्हजो सोमी तुझो म्हजो सोमी तुजे शिवाय म्हाका कांयच सूख ना. तुझे शिवाय म्हाका कांयच सुख ना. तुमचो म्हजो सोमी तुझो म्हजो सोमी तुजे शिवाय म्हाका कांयच सूख ना. तुझे शिवाय म्हाका कांयच सुख ना. एक घडी आमचे दोळे धांपया मोगाचे न्हू. दोनी हात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया. आमी म्हळें तुमचो म्हजो सोमी तुजे शिवाय म्हाका कांयच सूख ना. वही मोगाच्या बाबा आनी भयणी आमचे जिवीत असो सोमी सोडवनदार वस्तू ताजे शिवाय आमकां कांय बोळ ना. आमच्या जिवितांत कांय सूख ना. आमच्या जिवितांत कांय बरेपण ना मोगाच्या बाबा भयणी त्या जेजूचेर फातयेनी दवरया. तो सोमी सोडवनदार म्हणून आमच्या काळजांतावन ह्या घडये बाबर्थान मानून घेवया. आनी परतून आमच्या काळजांतावन आमी म्हणया सोमिया तुमचो म्हजो सोमी म्हजो सोडवनदार. सोमिया तुमचो म्हजो सोमी म्हजो सोडवनदार तुजेर पातयेता. तुजेर विश्वास दवरता म्हूण त्या सोमियाक आमी सांगया मोगाचे न्हू. तुजे शिवाय म्हाका दुसरो देव ना. तुमचो म्हजे सोमी तुमचो म्हजो सोडवनदार. परतून आमी त्या सोमियाक म्हणया काळजांतावन म्हणया मोगाचे न्हू. आनी त्या सोमियाचेर पातयेवन आमचे जिविताचे मुखार उक्तें करया. आमचे सुख दूख ताचे कडेन उलोवया. पातयेनीन बाबर्थान जे कितें घेवन आमी हांगासर आयल्या दूख बेजाराय खंत पिडा शिडा सामासे सगळे ह्या घडये ताच्या पांयां तळ आमी उक्तें करया मोगाचे न्हू. ताचे कडेन आमी उलोवया. ताका आमी सांगया मोगाचे न्हू. आनी प्रत्येक जावन ह्या दिसांनी सैरीक सोदतात सारकी सैरीक लाभना. सभाजन आमचे तरणाटे विशेष तरान सैरीक मेळनासतना कस्तातात रडतात निराश जाल्यात कांगाल जाल्यात. असल्यांकी सोमियाच्या पांयां तळ आमी हाडया मोगाचे न्हू. असल्यांकी हाडया सोमियाच्या पांयां तळा. त्या सोमियाचेर पातयेवया. ह्या देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना म्हणलें तें आमी बाबर्थान मानून घेवया मोगाचे न्हू. पातयेवया आनी त्या सोमियाक आराधन करून स्तुती करून आमी गावया गीत ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. वही मोगाच्या बाबा आनी भयणी ह्या देवा परी मोग करचो. ह्या देवा परी जतन करचो. ह्या देवा परी आयकोवचो. ह्या देवा परी आमकां लागीं येवचो दुसरो देव बिलकुल ना. कित्याक वो जिवो देव वो खरो देव आमकां हर एकल्याकी वळखूचो मोग करचो मोगाचे न्हू. त्या देखून ह्या देवाची स्तुती करून त्या देवाक आराधन करून हें गीत आमी गावया सगळें. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ. आमच्या पातकांच्या मोरणांत आमी आसल्या वेळार आमचो मोग करून आमकां जिवीत दिल्लो देव आमचे मुखार आसा मोगाचे न्हू.
आमचे खातीर त्या कुर्साक वेंग मारलो, कुर्साचेर आपणाचो जीव वारयल्लो, कुर्सा तावन आमकां बक्षाने दिल्लो तो सुमी आमचे मुखार आसा. त्या सुमयाची कृपा आमकां पुरो मोगाचें न्हू, तसो मोग आमकां जियोंक पुरो. त्या मोगा विने, त्या कृपे विने आमकां जिवीत ना मोगाचें न्हू. त्या देखून आमचें जिवीत त्या सुमयाच्या कृपेक आमी समर्पण करया. त्या सुमयाचो मोग आमी भोगया, ताची काकुलत आमी भोगया मोगाचें न्हू. तसो मोग आमी ह्या घडये साकया. ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವಾ. ಪಾಪದ ಮರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕಿಸಿದೆ ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದು ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಶಾಶ್ವತ ಎಂದೆಂದು ದೇವಾ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಜೀವಿಸುವೆ ದೇವಾ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂತ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. आमच्या जिविता विशांत हरी एक संगती कळीत आसतो मोगाचें न्हू. आमच्या विशांत बरें चिंतचो, आमचें जिवीत चलोवन वचो, आमचे हरी एकल्याचे हात धन आमकां चलोवन वचो, आमकां कुमो करचो. आमचें खडाप आमचो सोमी आमचे मुखार आसा मोगाचें न्हू. त्या देखून तो किर्तनकार म्हणटा, केदना तूं उरताय, केदना तूं बसताय, केदना तूं आड पडताय, केदना उरताय, खंयसर वेताय, कितें करताय, तुज्या जिबेचेर उतरां येवच्या पयलें कळीत आसो हरी एक संगती म्हज्या विशांत तुज्या विशांत कळीत असो देव आमच्या मुखार आसा मोगाचें न्हू. ह्या देवा मुखार आमी आसां, ह्या जिव्या देवा मुखार आसां, त्या देवाक आमी आराधन करया. आमचें जिवीत ताका उक्तें करया मोगाचें न्हू. आमचें जिवीत ताका समर्पण करया, ताची मजत ताची कृपा मागया. कित्याक असलो देव दुसरो ना, हो जिवंत देव, सगळ्या कृपेन बऱ्यापणान भरलेलो देव आमच्या मुखार आसा. ह्या देवाची स्तुती आमी करया मोगाचें न्हू. ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು, ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ನೀನು. ನನ್ನಯ ಜೀವಿತವೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವೆ ನೀನು, ನನ್ನಯ ಕುರಿತು ಹಿತವಾಗಿ ಚಿಂತಿಸುವೆ ನೀನು. ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ನಯ ಕರದಿ ಹಿಡಿದು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ದೇವಾ. ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ, ನನ್ನ ಸಹಾಯ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀನೇ ಏಸಯ್ಯ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಲ್ಲಯ್ಯ. ಏಸಯ್ಯ ಏಸಯ್ಯ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಲ್ಲಯ್ಯ. ನಿನ್ನಂದ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನಂದ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರು ಇಲ್ಲ. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळं आमी बसया मोगाचें न्हू. एक घडी भर आमचे दोळे धांपया, आमचे दोनी हात एक घडी आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया. मोगाच्या भावा भयणी, आमी गायलेलीं ह्या गिताचीं उतरां
परत एकपटी मती काडिया मोगाचेनो ನಿನ್ನಂಥ ದೇವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ತುಜೆ ಬರೀ ದುಸ್ರೋ ದೇವ್ ನಾ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಒಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲ तुझे बरी मोग करतलो दुसरो देव ना वय मोगाच्या बाबा बहिणी असल्या देवा मुखार आमी आसा आमचो देव इम्मानुएल आमचो देव आमचे सांगता मोगाच्या बाबा बहिणी ते देखून आमचो देव खंय रानांत पर्वतार आनी खंय वरे विंगड सुवातेर न्ही आमचो देव आमचे सांगता आमच्या जिविताच्या हर एका घडये आमच्या सुख संतोषान आसा मोगाच्या बाबा बहिणी आनी त्या जिव्या देवा मुखार आमी आसा असलो देव दुसरो ना ते देखून आमची पातयेनी घट करया आमचो भावार्थ घट करया मोगाच्या बाबा बहिणी खाली ह्या देवा मुखार येवन गेल्यार पावना हांगा येवन खाली बरें बोगल्यार पावना तुज्या सुखा दुखा वेळार तुज्या पिडे शिडे वेळार तुज्या कश्टा अनवरा वेळार हे बोगा जाय म्हजे बरी दुसरो देव ना म्हजो देव म्हज्या सांगाता आसा तो देव म्हजो मोग करता तो जिवो देव हे घेवन आमी हांगातान वसा जाय मोगाचेनो केवळ हांगा मात्र न्ही म्हज्या घरांत म्हज्या कुटुंबांत हांव खंय वेता थंय हर एका घडये म्हजी पातयेनी म्हजो भावार्थ ताचे बरी दुसरो देव ना तुंच म्हजो जिवो देव खरो देव म्हजो सोमी म्हजो सोडवणदार ते देखून एक घडी ह्या सोमयाचेर आमी पातयेनी दवरया मोगाचेनो आमचो भावार्थ घट करया आमच्या काळजांत एक घडी ताका आमी अनुभव करया एक घडी आमी मावून बसया मोगाचेनो ह्या देवा परी दुसरो देव ना तुवें जल्मल्ल्या त्या दिसातावन आज पर्यंत ह्या घडये पर्यंत तुजें जिवीत ताणें चलोवन व्हेलां तुजे जिवितान कितलें सोडून घडलां कितलीं अणवार आयल्यान कितलें वारें वादळ आयलां कितले कश्ट पिडा शिडा समस्या आयल्यात पूण तूं शबीत उरलाय सुबीत उरलाय त्या कश्टा मारीपाक पिडे शिडे वरवीं तुवें ताका बोगलाय तो तुका सांगता लागीं आसुल्लो ते देखून त्या देवा मुखार आमी आसा एक घडी तसो मोग आमी बगया तसो मोग आमी साकया मोगाचें न्हू Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगा भवन आनी भयणीनो आमी सांगलें ह्या देवा परी दुसरो देव ना आनी त्या देखून ह्या करिस्माच्या काळार ह्या प्राजीत काळा वेळार आमी विशेश तरान ताचो अनुभव करची ताची काकुलत ताचो मोग मोगाळ भवन आनी भयणीनो ते देखून आमी म्हणचे आमचो देव काकुलतीचो देव आमी पातकी आमी अस्कत एकल्या थंय ताची काकुलत दया वालता मोगाचेनो आनी प्रत्येक जावन त्या कुर्सात तावन ताणें म्हणलें ती उतरां बापा तांकां बक्षी ते कितें करतात ते नेनांत हर एका घडये ताचे तावन ती वालता काकुलत आनी हांवें केदाळे सांगचें मोगाचेनो आज आमी हांगाय बसून आसा जाल्यार आमी बरी म्हणून न्ही आमी व्हडलें व्हडलें काम केलां म्हणून न्ही आमी शांतीनी म्हण न्ही आज आमी हांगासर आसा ह्या पवित्र थळार ह्या पवित्र सुवातेर आसा जाल्यार ताणें म्हजे थंय तुजे थंय दाळाय जाल्ल्या वरवीं ताची काकुलत ताणें म्हजे थंय तुजे थंय दाखयल्या वरवीं आमी हांगासर आसा मोगाचें न्हू आमच्या बरेपणाक लागून न्ही बगार ताच्या उदारपणाक ताच्या त्या काकुलतेक ताच्या त्या मोगाक लागून आमी हांगासर आसा मोगाचें न्हू ते देखून तो विळापाचें पुस्तक पोरण्या सोल्ल्यांत अध्याय 3 वाक्य 20 आनी 2 20 आनी 3 म्हणटा सर्वेस्पराचो विश्वासी मोग केदींच सोंपना ताची काकुलत केदींच अंत ना हर सकाळीं ती नवी खरेंच व्हरतें तुजें विश्वासीपण आनी त्या देखून हे पुस्तक म्हणटा विळापाचें सर्वेस्पराचो मोग तो केदींच सोंपना त्या देखून आमी तें गीत आमी गायता न्ही
थळ नातलो, गड नातलो, उंसा एक मेळ नातलो, चिंतूंक ना, देखूंक ना, असलो मोग येदोळ भोगूंक ना. त्या देखून सुमयाची खाकोलत, सुमयाचो मोग असलो मोगाचेनो, त्या खाकोलतेक अंत नातलो तो ती खाकोलत मोगाचेनो. आनी त्या वरवीं आज आमी हांगासर आसा. त्या देखून मिका प्रवादी अध्याय 7 वाक्य 18 आनी 19 म्हणटा, तुजे सारको देव कोण आसा? तुज्या दायजांत वांसून उरलेल्या लोकांचो गुन्यांव तूं काडून उडयताय, तांची पातकां तूं बक्षिताय, तूं सदांकाल राग धरिनाय, बगार खाकोलत दाखोवच्यांत संतोसताय. खाकोलत दाखोवच्यांत संतोसताय. तो राग दन बसना म्हाकाच्यान, तो राग दन बसना. आमी मनशां, कोणी एक म्हाका दुखयलें, कोणी एक म्हाका बेजार केलें, कोणी म्हाका वायट केलें, आमच्या काळजांत तें वचोंक जायना, तें विसरोंक जायना. पर एक स्त्री म्हाका म्हणटा, फादर तें म्हज्या मोतींत रिगलां, म्हज्या मोतींत रिगलां, तें म्हजे वरवीं काडूंक जायना, म्हाका बगसूंक जायना, तें म्हाका विसरोंक जायना फादर, म्हाका तें सोडूंक जायना, म्हज्या काळजांत रोमलां. आमी मनशां, म्हज्या कुटुंबांत कायलें सोडून काडलां, म्हज्या दादल्या स्त्रिये मदें आमच्या मदें सोडून काडलां, आमच्या भुरग्या आवय बापाय मदें काडून काडलां, तें आमच्या मोतीक रिगता, काळजान बसता, तें सोडूंक जायना. तेंत उस्तोवचें, तेंत उलोवचें आनी एकामेकाक आमी मस्त बडी दुखोवचें. पूण आमचो सुमी, आमचो देव सदांकाल रागार बसना, राग दवरिना. बगार ताची काकुलत दाखोवच्यांत तो संतोष पावता म्हणटा मिका प्रवादी. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. त्या देखून निर्गमन पुस्तक अध्याय 34 वाक्य 6 म्हणटा, सर्वेस बोर दयाळ आनी काकुलदार देव, रागार जावंक सवकास, मोगान आनी विश्वासपणान बरलोलो, मोगान आनी विश्वासपणान बरलोलो. रागार जावंक तो सवकास मोगाच्या भवनो आनी भयणीनो. त्या देखून कीर्तनकार कीर्तन 103 वाक्य 8 म्हणटा, सर्वेस बरो दयाळ आनी कुरपाळ, सोंसणीक आनी मोगान बरलोलो, सोंसणीक आनी मोगान बरलोलो. मोगाच्यान परत एक घडी आमचे दोळे धांपया, आमचे दोनी हात आमच्या उस्क्याचेर आमी उदारे दवरया. आमी कांयच न्ही मोगाच्यान, आमी किरकोळ म्हणलें हे हात उदारे दोन आमी दाखोवया. रितीं आमी आयिल्ल्या, रितीं आमी फाटी वेचें. हो संवसार सांडून, हो संवसार 4 दिसांचो. काल आसल्या आज आसा हांव आयिल्ल्या हांगा, फाल्यां आसावंगी आमी नेनाव. चरत दीस, फकत 4 दीस मनशां उगडास दवर. आनी त्या देखून सिंधीच्या बुधवारा तो सिंज आमच्या माथ्यार घालतना म्हणली ती उतरां, धुळीन थावन आयलाय मनशां उगडास दवर, धुळीक तूं फाटी वेतलोय. धुळीन थावन आयलाय, धुळीक फाटी वेताय. कितेंय घेवन येवनाय, कितेंच व्हरून वचनाय, कांय व्हरून वेताय. कितें बरें केलाय ताचो फळ मात्र. त्या देखून मोगाच्या बाबा भयणी, ह्या घडी आमचें पाताक, आमचें उणेपण, आमची अस्गत गाय आमी ओळखून घेवया, उडास काडया. कोणाय ते रागार आसां, मोसोर, जिद्द, हागे, फारीकपण असल्या चिंतपान आमी भरल्या आसा जाल्यार आमी म्हणचें मोगाचें मस्त बडी आमची देसवाट आमी करची. केदळा राग, मोसोर, हागे, फारीकपण म्हज्या भितर आसा, हांव आनी एकल्याक नाश करना, आनी एकल्याची देसवाट करचें न्ही. पयलें हांवें म्हाकाच नाश करचें, म्हजी देसवाट हांवेंत करची. राग, मोसोर म्हज्या भितर दवरन म्हजी भलायकी पाड जाता, म्हजें समाधान पिड्ड्यार जाता, म्हजें जिवीत नाश जाता मोगाचें. आनी एकल्याचें न्ही, आनी एकल्याचें बिलकूल न्ही. पयलें म्हजें, हांवेंच म्हजें जिवीत नाश करचें मोगाचें. त्या देखून ह्या घडये आमचें उणेपण, आमची अस्गत गाय, कोणाय ते रागार आसा, मोसोर जावं आमच्या कुटुंबांत, घरा भितर, आमच्या शेजारा, आमच्या वाड्यान, आमच्या समाजेन कोणायचे रागार आसा, द्वेश, फारीकपणाचे चिंताप आसा जाल्यार आज आमी सांडया मोगाचें. ह्या पवित्र थाळार थांडया, बगसूंची कृपा आमी मागया. बगसणेचो दातार
काकुलतीचो सागोर आमचे मुखार आसा, मोगान भरलेलो सुमी आमचे मुखार आसा. त्या कडून त्या सुमया कडेन पातकां म्हजी बोगस सुमया, म्हाका नितळ कर, म्हाका निर्मळ कर म्हणून त्या सुमया कडेन आमी मागया आनी ताची काकुलत ताचें बोगसाणें ह्या घडये आमचे भितर आमी अनुभव करया मोगाचें अनुभव करया मोगाचें. Uji bogos somya kaklutuji dake mogan maka vegon dunia gopan tuja lipe pakamuji bogos somya kaklutuji dake mogan maka venggon dunia gopan tuja lipe. Wici puta bere hauzala tuje taun somya pois paula. Wici puta bere hauzala tuje taun somya pois paula lagi apa gopan lipoy narar tuja raula lagi apa gopan lipoy narar tuja raula narar tuja raula pakamuji bogo somya kaklutuji dake mogan maka venggon dunia gopan tuja lipe. Patkamuji somya rarta kakutuji ha makta patkamuji somya rarta kakutuji ha makta somya ulai hadan sere bhakti nazam mata somya ulai hadan sere bhakti nazam mata bhakti nazam mata patkamuji bogo somya kaklutuji dake mogan maka venggon dunia gopan tuja lipe patkamuji bogo somya kaklutuji dake mogan maka venggon dunia gopan tuja lipe.
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाल भवन आणि बहिणीनो का कोलतीसो देव मोगाल देव या देवापरी दुसरो देव ना हे वरास आमच्या मंगळूर दियेसेजेंत कुटुंबाचें वरास म्हणून पासारला आमची हरी एकल्याची कुटुंबां देवान आमकां दिल्लें एक दिर्वें आज आमचें जिवीत बरें आसा बरें जालां जाल्यार ह्या कुटुंबा वरवीं आज आमी कितें जावन आसा एका लेखान आमचे कुटुंबा वरवीं तेन्ना कदाळय म्हणचे आमकां आमच्या जिविताची व्हडली ग्रेस्तकाय आसा जाल्यार ती ग्रेस्तकाय म्हजें आनी तुजें आमची हरी एकल्याची कुटुंबां मोगाचें न्हू आज आमी कितें आमी खंय पावल्या कितें आमी जोडलां जाल्यार हाका मूळ कारण आमची कुटुंबां नवार्दीक बिस्प थोड्या तेंपा पयलीं तो देवादीन जालो डेस्मंड टुटू तो म्हणटा तुजें कुटाम तुवेंची नाय तुजें कुटाम देवान तुका एक देणें एक दिर्वें जावन दिलां आनी तुवें तुज्या कुटुंबाक एक देणें जावन जिये जाय एक दिर्वें जावन तुवें जिये जाय म्हणटा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मोगाचेनो आमची हरी एक कुटुंबां देवान आमकां दिल्लीं आमी विसरले न्ही खंयचो बापूय कसली आवय कसली भुरगीं आमकां जाय हें देवान दिल्लें देवाचें देणें हरी एक आमची कुटुंबां देवाचें उदारपणाचें एक काणीक आमकां हरी एकल्याकी जावन आसा मोगाल भवन आनी भयणीनो पूण आज आमच्या कुटुंबांचेर नदर घालतना देवान दिल्लें दिर्वें देवान दिल्ली ग्रेस्तकाय देवान दिल्लें आस्त बदीक हें कुटाम आज मस्त ना समाधान मस्त वांटे पांटे आज दादल्या स्त्रिये मध्ये मनस्ताप आज आमच्या कुटुंबांत भुरगीं आवय बापाय गौरव ना विधेय जायना मस्त कुटुंबांनी हर एका कुटुंबांत म्हणा हांव पूण मस्त कुटुंबांनी आज कितेंय उणें आसा उणें पडलां आनी त्या देखून आतांचो पाप सैब परतून आनी परतून कुटुंबाक उल्लेखन उलयता कुटुंबा विशयांत शिकोवन दिता आमची कुटुंबां भाग्यवंत जाय आमची कुटुंबां पवित्र जाय म्हणलें परतून आनी परतून आमकां उगडास काडटा मोगाच्यान खंयी आमच्या कुटुंबाची ती बुन्याद हाल्ल्या आमच्या कुटुंबाची थळ खंयी तें सुकलां मोगाच्यान आनी आज सगळीं आमची कुटुंबां वारोवन पळयतना एक प्रमुख कारण हांवें कदाळय खंय गेल्यार सांगचें आज आमच्या कुटुंबान कितें उणें पडलां आज आमच्या कुटुंबान वांटे पांटे जालां जाल्यार एक प्रमुख कारण ह्या देवाक आमच्या कुटुंबांत दिल्लो तो जागो आज उणो जाला मोगाचें न्हू आज आमच्या कुटुंबांत मागणें उणें पडलां अभाव आयला आमच्या कुटुंबांत जावंक बरो थोडे फुडें आमी रेथेरेक वेता मागण्याच्या केंद्राक येता मागता पूण थंय वेता हांगा वेता मागता पूण आमच्या घरांत आमच्या कुटुंबांत आज कितलें मागणें आसा आज आमच्या कुटुंबांत देवस्थान कितलें आसा आज आमच्या कुटुंबांत थेर्स कितल्या आमच्या कुटुंबांनी आसा आज आमी व्हरोन पळयचें मोगाचें न्हू आज आमी म्हाकाय उडास आसा म्हज्या भुरग्यापणा वेळा आज हांगा मस्त मालगडी आसात मध्यम प्रायाची आसात थोड्या वर्सांक आमी पाटी गेल्यार आमच्या कुटुंबांतलें तें सकाळींचें मागणें सकाळीं उठून आमी सुरवात करचें तें मागणें कुटुंबांतलें मागणें सांजेचें मागणें आज आमच्या कुटुंबांनी कितल्या कुटुंबांनी आज हें दिर्वें हें मागणें आसा मोगाचें न्हू त्या देखून आज आमच्या कुटुंबांत आधुनीक सवलत्यो दीस वेता वेता सोडून आसात वस्तू सोडून आसात आनी मनशापण आज आमच्या कुटुंबांत उणें पडलां जाल्यार देवाक आमी दिल्लो तो जागो आमी म्हणटा निन्नंत देवर बेरो यारू इल्ला असलो देव दुसरो ना पूण असलो देव दुसरो ना जाल्यार ह्या देवाक म्हज्या कुटुंबांत हांवें दिल्लो जागो म्हज्या कुटुंबांत त्या देवाक हांवें दिल्लो स्थानमान कसलो मोगाचें न्हू तो देव केवळ हांगा मात्र न्ही म्हज्या कुटुंबांत तो जिवो देव आसा त्या देवाक हांव वळखता त्या देवा मुखार हांव सरपडटा त्या देवा मुखार हांव मागता गी मोगाचें न्हू मस्त बडी आमी कालें करचें दुरसोवचें
म्हजो दादलो सोमाना, म्हजी बायल सोमाना, म्हजी भुरगीं बाळां सोमानात, म्हजी आवय बापाय सोमानात. आमी दुर्सातांव कितलीं जाणां आज आमी विचारया, कितलीं जाणां आमच्या घरांत आसल्या त्या आल्तारी मुखार आमी दिंबयेर पडटा, हात वयर करता, म्हज्या दादल्या खातीर, म्हज्या स्त्रिये खातीर, म्हज्या भुरग्या बाळां खातीर, म्हज्या आवय बापाय खातीर आमी कितलें मागता मोगाचें न्हू. त्या देवाचेर आमकां पातयेनी आसा गी, त्या देवाचेर आमकां विश्वास आसा गी. येता दिसांनी एका तरणाट्याक हांव भेटुल्लो, एक्सिडेंट जाला, आस्पत्रेंत आसा. एका बऱ्या कुटुंबांतलो तरणाटो पिवशी शिकता, मागणें ना जिवितांत, देवाचेर पातयेनी ना. रेतेरेक ह्या थोड्या दिसा आदीं खंय एकल्या दादल्यान म्हळें की रेतेरेक या म्हणून. दादल्या उरला म्हणलो की तुजें काम म्हाका शिकोवचें, रितीर मागणें देव ह्या विशयान उलयनाका, ह्या विशयान म्हाका सांगनाका. मगच न्हू आज मस्त जाणां तरणाट्यांचें आमचें जिवीत, आमच्या भुरग्या बाळांचें, तांकां वस्तू मेळ्ळ्यार बरो, तांणी आशिल्लें मेळ्ळ्यार बरो. हें खंय तावन येता, कोण दिता तें नाका, तांकां मेळा जें विस्तारलें मेळ्ळ्यार बरो. आनी त्या देखून आज वस्तूचो मोग, संगतीचो मोग चडला, देवाचो मोग आमच्या कुटुंबांत. आनी त्या देखून त्या देवाक दिल्लो तो स्थानमान आमच्या कुटुंबांत उणो पडला मोगाचें. पूण आमी म्हणटा निन्नंत देವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವವರು ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. आमच्या घरांत हें आमी अनुभव करता गी मोगाचें. सिराकाचो पुस्तक अध्याय 2 वाक्य 4 म्हणटा, जे सगळें तुजेर येता ताचो स्विकार कर, तुज्या कश्टांत सोंसणीक जा, कित्याक भांगार उज्यान घालून तापासतात आनी देवाक मानवतेल्या मनशांक कश्टाच्या आकट्यांत. ताचेर विश्वास दवर आनी तो तुका पावतलो. त्या देखून आमच्या कुटुंबांत कांयले कश्ट येताना, कांयले सोडून करतना, दूख येताना, बेजारा येताना तें स्विकार करीचें मोगाचें, स्विकार करचें. कशें एक भांगार उज्यान घालून तापासतात आनी तवळ मात तें परत जळटा, आमचें जिवीत उज्याच्या आकट्यान मोगाचें न्हू. आमकां हर एकल्याक दिसपरतें आमचें जिवीत उज्याच्या आकट्यांत, हर एका कश्टा, दुखा, पिडे शिडे मदें आमी उतरोवन वचोंक आसा. पूण आमची पातयेनी ताचेर, त्या देखून सिराकाचो ग्रंथ म्हणटा ताचेर विश्वास दवर, तो तुका पावतलो. त्या देखून आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या घरांत आमी ताचेर विश्वास दवरिचे मोगाचें न्हू. ताचेर आमी विश्वास दवरिचे, ताचेर आमी पातयेनी दवरचे. त्या देखून वडोल पाद्रापान सांगलें सैरीके खातीर आमी मागया. तरणाट्यांक चलयांक सैरीक मेळना, मस्तपटी खाले म्हणचें म्हळ्यार आमी सोदचें. पूण कितलीं जाणां हांवें म्हणचें ताच्या पांयां तळा बसून, सोमया म्हाका एक बरो सैरीक दी, म्हाका तुवें तयार केल्लो, हांवें म्हाका समाज सारके सांगाती नांव तुवें तयार केल्लो, तसलो न्हवरो, तसलें व्हंकल म्हाका फावो कर म्हणून आमी कितलीं जाणां ताचे कडेन मागता. आमी सोदता सैरीक सोदची, आमी सोदता. पूण कितलीं जाणां ताच्या पांयां तळा येवन बसून आमी मागता. आनी हांगा मात्र न्ही, आमच्या कुटुंबांत सोमया तुवें म्हाका तयार केल्लो, म्हजे खातीर असलो तो दादलो, ती स्त्री म्हाका दी. त्या देखून मोगाचें न्हू असली पातयेनी असलो विश्वास आमचे थंय आसूंक जाय मोगाचें न्हू. आनी आमच्या कुटुंबांत तसल्या देवाक आमी वळखा जाय, तसल्या देवाचो आमी अनुभव करी जाय मोगाचें न्हू. त्या देखून ह्या सोमया मुखार आमी आसा. सगळ्यां एक घडी परत दोळे धांबिया, आमची कुटुंबां ताच्या पांयां तळा हाडया. ह्या घडये आमची कुटुंबां ताच्या पांयां तळा हाडया. आमच्या कुटुंबांत आमी ताका दिल्लो स्थानमान कसलो एक घडी आमी व्हरोन पळोवया मोगाचें न्हू. आमी ताका दिल्लो जागो कसलो आमच्या कुटुंबांत एक घडी आमी व्हरोन पळोवया मोगाचें न्हू. आज आमच्या घरांत वस्तू मनशां देव जाल्यात गी, वा असलो निन्नंत देವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. वो आमचे कुटुंब चलयता. ह्या देवाचेर म्हजी तुजी पातयेनी आसा कुटुंबान, वा वस्तूंचेर आवय बापाय, भुरग्यांक आवय बापाय देव, आवय बापायचेर मात्र पातयेनी. आमच्या कुटुंबान घालता जाल्यार भुरगीं बाळां तांचेर पातयेनी, देवाचेर न्ही. पूण हें सगळें खंय तावन येता मोगाचें न्हू. ह्या कुडींत स्वास, ह्या कुडींत जीव आसा तो कोणें दिल्लो. त्या देखून आमी आज जापान सोदून आमी खंय दावा जाय म्हणना. आज जापा आमच्यात घरा, आमच्यात कुटुंबांत सकाळीं उठुल्ल्या तावन सांजेर न्हिदोंक येता पर्यंत आमच्या घरांत घरचीं आज जापा अद्भुतां 1 आनी 2 न्ही मोगाचें न्हू.
त्या देवाचेर पातयेनी दवरूंक विश्वास दवरूंक तितल्यान पुजो. सकाळीं आमी उठचें तें एक आजाप, ह्या कुडींतलो स्वास आनी एक आजाप, दिसपरतो ग्रास आमकां जेवंक मेळचें आनी एक आजाप. हें सगळें देवाचें देणें. आमी उठोन चलता, शिकता, काम करता, हें देवाचें आनी एक देणें. हे हात पाय सगळें देवान दिल्लें दिरवें मोगाचें न्हू. आनी त्या देखून आमी सांगलें आमचो देव आमचें तें, म्हजो सोमी म्हजो जेजू आमचें सांगाता, आमच्या कुटुंबांत आसा मोगाचें न्हू. खंयी पयस पर्वतार न्ही, आमच्या घरांत आमच्या कुटुंबांत आमचें तें आसा. ताचो मोग आमी घरांनी साका जाय, बोगा जाय आनी ताका प्रमुख जागो दिवन ताचेर केंद्रीत जावन आमची कुटुंबां बांदलीं जाल्यार आमच्या कुटुंबांत खंडीत आजापां अद्भुतां घडटात. आमचे मोडलेले संबंध समाजांत सारके जातात आनी आमची कुटुंबां भाग्यवंत पवित्र जावच्यान कांय नवाल ना, कांय दुबाव ना मोगाच्यान. त्या देखून त्या जेजूक आमच्या कुटुंबांत केंद्र जावन घेवंक, त्या जेजूच्या बुन्यादीचेर आमचे कुटुंबां बांदून हाडूंक आमी कृपा त्या जेजू कडेन ह्या घडये आमी मागया मोगाचें न्हू. आनी त्या जेजूचें हाजरपण आमच्या कुटुंबांत आमच्या जिवितांत बगून एक गीत आमी गावया, एक चारान आनी एक कोरास. जेजू म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय. आमी दोगी सांगाता मेळ्ळ्यार जेजू म्हजे थंय आनी आनी हांव जेजू थंय. आमचो दोगांचो एक कोट जालो जाल्यार आमच्या जिवितांत अद्भुतां आमी अनुभव करतले. प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबांत असर्या बरेपण वालतलें. त्या देखून आमच्या कुटुंबांत हें घडा जाय. आमी जेजू थंय आनी जेजू आमचे थंय एकवटा जाय. आमच्या कुटुंबांत हें घडलें जाल्यार आमचे कुटुंबां भाग्यवंत पवित्र जातात. त्या देखून असली कृपा मागून जेजू म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय, आग्नेन काय म्हाका. जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय, जियेन हांव ताचे विणे. जेजू म्हजे थंय आनी हांव ताचे थंय, आनी म्हाका ना काय उणे. जेजू म्हाका जाय आनी हांव ताका जाय, जियेन हांव ताचे विणे. मोग तुजो पुरो सोम्या, मोग तुजो पुरो सांगता. मोग तुजो पुरो सोम्या, मोग तुजो पुरो. इसलेकून जीव दिल्लोलो, मोग तुजो कोरो. इसलेकून जीव दिल्लोलो, मोग तुजो कोरो. बुयाका सोरो सोम्या, बुयाका सोरो. मोकाळजान पेटून आसो, सासान पासून उरो. बुयाका सोरो सोम्या, बुयाका सोरो. मोकाळजान पेटून आसो, सासान पासून उरो. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Sumis tamin di bigali amogachano. João Sovangel adei souda वाक्य 13 आणि 14 अशें म्हणटा. बापाची महिमा पुता मारिपात परगट जावच्या. म्हजे नवी तुमी कितेंय विचारल्यार हांव तुमकां दितलो. तुमी कितेंय म्हजे नवी मागश्या जाल्यार हांव तें तुमकां दितलो. बापाची महिमा परगट जावच्या खातीर जेजू म्हणटा म्हजे नांवान तुमी कितेंय मागश्या जाल्यार हांव तें तुमकां दितलो. तुमी कितेंय म्हज्या नांवान मागश्या जाल्यार
हांव तुमकां दितलो. आनी त्या देखून तूं जेजून म्हणली उतरां लुकाचो वांजेल अध्याय 11 वाक्य 9 म्हणटा, मागा आनी तुमी घेतल्यान, सोदा तुमकां मेळटलें, बडयत्या आनी तुमकां उक्तें जातलें. देखून आतां एक घडी आमचे दोळे धांपया, त्या सुमया मुखार आसा. आमचे दोनी हात आमचे मुखार उदारे दवरया मोगाचे न्हू. ह्या हातांनी ह्या घडये सुमयाक कितें समर्पण करूंक आशेतात, कितें समर्पण करून मागोवंक आशेतात, ह्या हातां मारिपात बावर्तान पातयेनीन समर्पण करा. देखून हांवें सांगलें, निन्नंत देवरू यारू इल्ला, ताचे बरी दुसरो देव ना. पातयेताय जाल्यार ह्या घडये बावर्तान पातयेनीन तुजी सर मागणी त्या सावा त्या सुमयाच्या पांयां तळा समर्पण कर. कोणें तुजे लागीं मागोवंक सांगलां तांकां तांच्या त्या सावां खातीर माग मोगाच्या बाबा भयणी. प्रत्येक जावन आमचे सगळें कुटाम सुमयाच्या पांयां तळा हाडया. गांवांत आसलीं पर गांवांत आसलीं आमची हर एक भावंडां सुमयाच्या पांयां तळा आमी हाडया. आमचे सगळें कुटाम, आमच्या कुटुंबांतलीं ल्हान भुरगीं, आमचे इस्कोलाकेचीं भुरगीं, आमचे तरणाटे, युवक युवती, आमची मालगडी प्रायवंतां, पिडेस्त भाव भयणी, काजारी जोडी आमच्या कुटुंबांत आसलीं हर एक लागीं सुमयाच्या पांयां तळा हाडया. नवान आमी मोती उडास काडया. आमच्या कुटुंबा खातीर एक घडी आमी मागया मोगाचे न्हू. एक घडी आमच्या कुटुंबा खातीर मागया. प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबांतल्या आनी ह्या दिसांनी परिक्षा बरोवच्या सर भुरग्यांक सुमयाच्या पांयां तळा हाडया. PUCच्या भुरग्यांक पब्लीक परिक्षा आसा, 10वेच्या भुरग्यांक पब्लीक परिक्षा आसा. सुमयाच्या पांयां तळा हाडया. सुमी तांकां शिकोवंक मोतीक उज वाड, शिकल्ले मोतीन उरची सकत, परिक्षेक बरें करून बरोवंक त्या आतांक सवकासाय आनी बरें फलितांश बरो फुडार आमच्या भुरग्या बाळांक मेळचे खातीर आज आमी विशेश तरान ह्या पवित्र थळाक आमी आयल्या. जुजेच्या पांयांत जुजेवास समर्पण केल्या पूर्ण तळार आमी आसा. ताचे ह्या सांता मारिपाक भाग्यवंता मारिपाक सुमयाच्या पांयां तळा आमी समर्पण करून मागया मोगाचे न्हू. आमच्या भुरग्या बाळां खातीर मागया, प्रायवंतां खातीर, पिडेस्त भावंडां खातीर आनी प्रत्येक जावन कुटुंबा खातीर त्याग साखरी बिस्कन परगांवांत वावरच्या आमच्या कुटुंबादारां खातीर विशेश तरान ह्या घडी आमी मागया मोगाचे न्हू. सगळ्या संवसारार सुमयाची शांती समाधान रास जावचे खातीर आमी मागया. आमच्या भारत देश खातीर, आमचो देश विविध धर्माचें पाळणें, विविध संस्कृतीचो अलंकार आमच्या मुखेल्यांनी आनी तशेंच हर एका प्रजेन एकामेकाक त्या मनोभावान स्विकार करूंक, भाव भयणी म्हणलें लेगून जियोंक, धर्माच्या नांवान वांटे पांटे धर्माच्या नांवान जिवेशी मारचें हें नाका. हें सगळें पयसवेच्या खातीर आमी मागया. आमच्या तर राज्य खातीर आमी मागया. मुखल्या म्हयन्यांनी एलिसांव आसा, बऱ्या मुखेल्यांक सीट मेळोवंक, बरे मुखेली उदेन येवंक आनी त्या मारिपात लोकांचें बरेंपण, लोकांची सेवा जावचे खातीर जेजूच्या काळजा सारके बरे मुखेली, सेवेचे मुखेली आमकां लाभचे खातीर आमी मागया. कोणें आमचे लागीं मागोवंक सांगलां तांचे खातीर, ह्या पूर्ण शेताच्या त्या सवां खातीर हांगासर सेवा दिवच्या बाप आसीस रेबलो तांचे खातीर, बाप रॉनी पिंटो तांचे खातीर आमी मागया. धर्मीक भयणी तांचे खातीर आमी मागया. ह्या पिरगजीचे मुखेली हांगासर वावुरता, सेवा दिता तांचे खातीर विविध रितीन आदर्शुंच्या, सुदारसुंच्या आनी प्रत्येक जावन सर्व दानी खातीर आमी मागया मोगाचे न्हू. हर एकल्या खातीर आमी मागया. आनी प्रत्येक जावन आमी कोणा खातीर पुरो मागता तांचेर पवित्र आत्म्याचे सकत देवून येवं दी म्हणून एक चरण पवित्र आत्म्याचें गीत आमी गावया. अग्नी या नाळवागी आमी दोळे दांबूनच, आमी दोळे दांबून हात उदारे दोन आमी समर्पण करून मागया. आमचो भाव आमच्या गायन मंडळीची हें गीत गायतना पवित्र आत्म्याची सकत कृपा वाळोवन दी म्हणून मागया. सुमयाची सकत ह्या पवित्र आत्म्या मारिपाक, कित्याक सुमयान दिल्लें वर्तें देणें पवित्र आत्मो मजतदार. आनी त्या देखून आमी कोणा खातीर मागलां, खंय बरो मागलां, सगळ्या संवसारार ह्या पवित्र
पवित्र आत्म्याची सकत सोमी असल्या आत्म्याक वतून दी धाडून दी म्हणून या घडी आम्ही हात उदारे दोन मागिया मोगाचें नांव मागिया तो पवित्र आत्मा सकत करपा सगळ्यांनीतल्यान वाळून दी आमी कोणाक सोमियाच्या पांयान ताळा माग आडला तांकां हर एकल्यांनी सोमियान आपोरच्या गुण करच्या सोमियाची दैवीक सकत या घडये वालचे खातीर आमी मागिया भवार्थान फातीनीन आमी मागिया मोगाचें नांव आमच्या मागण्याक बळ आसा आमच्या देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेय ना तुका भवार्थ आसा फातीनी आसा हर एक संगती साध्य मोगाच्या बाबा भयणी त्यारकून या घडये भवार्थान माग फातीनीन माग तो पवित्र आत्मा त्या पवित्र आत्मे सकत करपा तुवें मागलेल्या त्या हर एका बाबा भयणीच्या त्या कुडीच्या शिराशिरांनी तांच्या सगळ्या जिवितान वालचे खातीर त्या गांवांत त्या जाग्यार हर एका सुवातेचेर वालचे खातीर आमी मागिया मोगाचें नांव या घडये मागिया सोमयेच्या पांयान ताळा समर्पण करून मागिया या सोमयाक असाध्य म्हणलें खंयचेय ना बाबा भयणी या पवित्र थाळार तूं आसाय आजपांच्या सुवातेचेर तूं आसाय भवार्थान फातीनीन या घडये माग माग त्या सोमयान आपोरच्या गुण करच्या ताच्या पवित्र आत्म्याच्या सक्ते मारिपात अभिषेक करच्या खातीर माग माग भगवा भयणी माग भवार्थान माग फातीनीन माग या देवाक या जिवंत देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेय ना फातीनीन माग भवार्थान माग सकड संगती साध्य तुझ्या कुटुंबा खातीर विशेष तरान माग तुझ्या कुटुंबान कितें उणेपण आसा जाल्यार सोमयाच्या पांयान ताळा समर्पण कर माग या देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेय ना आमच्या कुटुंबाचो धनी सोमी बळवंत सकत सोमी जावन आसा माग बाबा भयणी माग 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 सोमयाची दैवीक सकत वालता कृपा वालता विशेष तरान पवित्र आत्म्या मारी पाती सकत वालता तेका माग माग बाबा भयणी माग भवार्थान माग रोडोन माग दुखारुदानांनी माग तुझे कष्ट दुख सांग माग माग त्या सोमयाकडे सोमी आयकता माग भवार्थान माग माग आणि असल्या आत्म्याक वत म्हण त्या जेजू कडेन आमी मागया मोगाचें न्हू अग्निया नाळा वागी Jesus, pour out your spirit, अभिषेक Lord. Pour out your spirit, Lord. Anoint Jesus. Touch, Lord. Bless, Lord. Bless these brothers and sisters. Touch, Lord, them. Heal, Lord. Heal, Lord. May your mighty power flow, Jesus. May your mighty power flow, Jesus. Touch, Lord. Touch, Lord. Bless, 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 Jesus. Bless, Lord Jesus. Pour out your spirit, Lord Jesus. सोमिया तुझ्या आत्म्याक ओ सोमिया कसल्या हर एका जीवा आपोर सोमिया तुझ्या कुडी तुझी सकत पवित्र सकत वाळून दे सोमिया ब्लेस ब्लेस लॉर्ड जीसस अभिषेक सोमिया आपोर सोमिया आशीर्वादित कर सोमिया आशीर्वादित कर सोमिया आशीर्वादित कर सोमिया आशीर्वादित सोमिया आशीर्वादित सोमिया आपोर सोमिया आपोर सोमिया आपोर सोमिया बरेपण दी सोमिया बरेपण दी सोमिया किती बंद पसदा मोडून उडई सोमिया किती बंद पसदा मोडून उडई सोमिया आयत सगत पैस कर सोमिया बरेपण वाळून दे सोमिया कृपा वाळून दे दैविक सगत वाळून दे सोमिया आपोर सोमिया आपोर सोमिया अभिषेक कर सोमिया अभिषेक सोमिया हालेलुया हालेलुया आपोर सोमिया थैंक यू जीसस हालेलुया प्रेज यू जीसस हालेलुया थैंक यू लॉर्ड जीसस हालेलुया 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 పరిశుద్ధాత్మరే నమ్మను పరిశుద్ధులు వన్నిరి పరిశుద్ధాత్మరే నమ్మను అభిషేకిసిరి పరిశుద్ధాత్మరే నమ్మను బిడుగడగొలిసిరి వార బాబా యార బషాల హల్లెలూయా 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सुमयाचे आशीर्वाद जोडूंक तयार जावन गव्यांक गीत या देवाडा साक्रामेंतांक He diavoda sacramenta sastanama kuruya purvilatya rupambala novyoriti adarya Vecha
एकच विश्व पावाडताचे बळ दिव्या जसे बापा तसे पुता उल्हासाने स्तुतीचा पदवी महिमा ससना ससना एका ताळ्या हसिता तुका दोघांच्या स्पिरिता समा समी नावाटा आमेन. प्रार्थुया. ये देवा विची सक्रामेंता काल तुझ्या कष्ट उगडा तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडून बल सदांच आमचे ते आमी बगी स्वर्ग तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूं आमकां दैन फावो कर जो जियेत आनी राज करताय ससनाच्या ससना. आमेन. आराधने अप्पा आराधने येसुवे आराधने आत्मने आराधने हालेलुया 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 हालेलुया. गीतांगावून प्रणमर्पिता बली बेतून तुका वंदिता दिनपणी आसुका हसिता दयामया तुझी नियाळता पातकी जिनी बोगस म्हूण म्हाका आदार करपा बेसांव आशेता म्हणजे सोम्या मंदिरांत तुझ्या हरगांव दिवसर उपकारांक तुझ्या गीतां गावून प्रणमर्पिता बली बेतून तुका वंदिता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्याचे जो क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमच्या सभे आसो. क्रिस्ततई म्हज्या मोगाल भवनो आनी भयणीनो सांजुजे वाजाक समर्पण केल्ल्या ह्या पूर्ण शेताक आज आमी हांगासर आयल्या. सांजुचे वासाच्या जिविताचेर आमी नदर घाली जाल्यार देवाचें योजन देवाची मांडवळ ताचे जिवितान विचित्र जावन आसली. देवान ताचें जिवीत कशें चलोवन व्हेलें आनी आज त्या उंचल्या ओगळेक तो पात्र जाला. देवाचो सेवाक तो जावंक पावला. आज आमी ताका मान करता. ह्या संताच्या जिविताचेर नदर घालून आमच्याय जिविताचेर नदर घालतना आयची देवस्तुती आमकां समजयता की आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत देवाची एक योजन देवाची एक मांडावळ आसा. आमच्या जिवितांत सोडून घडतना आमी गडबडचे न्ही. बगार देवाचेर पातयेनी देवाचेर विश्वास दवरून फुडें आमी समकोवचें. एक सांगणी अशी आसा वांगड्या गिठांनी देव नीट बरोवंक शकता खंय. त्या देखून देवाची मांडवळ देवाचें योजन तें त्या देखून त्या देवाचेर पातयेनी देवाचेर विश्वास कित्याक त्या देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना. तर मोगाल भवन आनी भयणीनो आज ह्या पूर्ण शेताच्या पूर्ण तळार हे मिस्सचें बलिदान भेटयतना परत त्या देवाचेर आमची पातयेनी आमचो बोवात रोंबोवया. देवाच्या योजनाक आमी काल्ती मान घालया आनी देवाच्या
देवाच्या मांडावळे प्रमाणे आमचे जिवीत ह्या संवसारांत तें बरें करून जियोंक सांजुजे वासा बरी आमी त्या पवित्रपणांत फुडें समकोंक तो सोमी आमकां कृपा आदार दिवं दी म्हणून ह्या बलिदान वेळी आमी मागया. सभार पोटी आमच्या जिवितांत देवाचे योजन मांडावळ समजोंक देवाच्या योजना खालती मान घालूंक आमी सुकोवन पडलेल्या खातीर आज आमी विशेश तरान देवा कडेन एकामेका लागीं बक्षाने मागून नितळ खालसाण ह्या बलिदानाक आयती जावया. पथकाची दूख उतरांनी वचून सांगाता म्हणया. हांव पथकी सर्वदा देवाक तुमकां भाव भयणीनो मुजोवण्या उसरून सांगता. मनान चिंतून तणाव सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्या. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोवडा अपराध. त्या पासून बगेन सदांच जावंका मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावों. सोम्या काकळूत सोम्या काकळूत क्रिस्ता काकळूत क्रिस्ता काकळूत सोम्या काकळूत सोम्या काकळूत प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा सांजुजे वाजाक परजळीत मागणी आनी दोबलेगायची जिणी जियोन तुजे परजेक देखे बरी जिविता मुखांत्र साक्ष दिवंक फावो केल्ल्या पासत आमी तुका अर्गां दिता. आमी ताच्या पावलांनी चलोवन मागण्याच्या आनी दुबळेगायच्या स्पिरितान नव्या जिणेची साल धरूंक फावो कर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्मेच्या एकपणात जियेता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वसाप. इस्रायेल आपल्या हेरा पुतांचो केल्ले प्रास झुजेचो चड मोग करतलो कित्याक तो ताचे उतार प्रायेर जल्मालो. ताणें ताका लांब हातांचो एक दगलो करून दिल्लो. आपलो बापूय आपल्या हेरा पुतांचो केल्ले प्रास झुजेचो चड मोग करतलो ते ताच्या भावांनी पळयलें. देखून तांणी ताका इतलो द्वेशिलो की ताचे कडेन एक बरें उतार लेगून ते उलयनातले. एक दीस झुजेचे सक्कड भाव आपल्या बापायचे हिंड सरोंक शेकेमाक गेल्ले. जाकोबान झुजेक सांगलें, तुजे भाव शेकेमांत आमचे हिंड सरयतात. तुका तांचे सरशी धाडूंक हांवें चिंतलां. देखून झुजे आपल्या भावांक सोदून दोतोणाक गेलो. तांणी ताका पयस धांवन देखलो. तो तांचे लागीं पावचे आदींच तांणी मसलत केली आनी ताचो जीव काडूंक निर्धार घेतलो. ते एकामेकां सांगी लागले, पळय सपनेली येता, येया आमी ताचो जीव काडया आनी उदक नातलेले एके बांयंत ताका घालया. एके क्रूर मनशातेन ताका ग्राशिलो म्हूण सांगया. उपरांत ताची सपनां कितें जातली म्हणून पळयव्या. रुबेनान हे आयकल्लें आनी झुजेक तांच्या हातांतलो सुटोवंक ताणें चिंतलें. तो म्हणा लागलो, आमी ताचो जीव काडचो नाका. आनी फुडें उलोवन तो म्हणालो, रगत वरय नाकात. उदक नातलेले अरण्यांतले हे बांयंत ताका घालया.
पूण ताचेर तुमचो हात घालिनाकात. तांच्या हातांतलो ताका निवारून ताच्या बापय सरशी ताका फाटीं व्हरूंक तो चिंततालो. जुसे आपल्या भावा सरशी पावताच तांणी ताचो लांब हातांचो दगलो काडलो आनी ताका धरून बांयंत उडयलो. बांय काळी आसली, तांतले उदक सुकोवन गेल्लें. उपरांत ते जेवणार आसतना इस्माइली ताचो परिवार कर्यांचेर मेण, सुगंध तेल आनी गंधरस घेवन गिलेयदातावन इजिप्ताक वेतालो ते तांणी देखलो. जुदान आपल्या भावांक सांगलें, आमच्या भावाक जिवशी मारून ताची कूण लिपोवन दवरल्यार आमकां कितें फायदो? आमच्या हातांनी ताचो जीव काडच्या बदलाक आमी ताका इस्माइलीताक विकया. कितेंय जावं तो आमचो भाव, आमच्याच रक्ता मासाचो. ताचे भाव काबूल जाले. ताणें जुसेक 20 रुपयाच्या नाण्याक इस्माइलीतांक विकलो. थोडे मिदियानीत व्यापारीस्त ते वाटेर आयले. तांणी जुसेक बांयंतलो वयर काडलो आनी ताका इजिप्ताक व्हेलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक सर्वेस्परान केल्ल्या असर्यांचो उगडास करा. सर्वेस्परान केल्ल्या असर्यांचो उगडास करा. उपरांत सर्वेस्परान कानान गांवांत एक दुकोळ धाडलो. तांचे उदार पोर्शनच ताणें काडून सोडलें. तांचे फुडें एका मनशाक ताणें धाडलो. गुलाम करून विकलोलो जुसे तो. सर्वेस्परान केल्ल्या असर्यांचो उगडास करा. ताचे पांय तांणी संकलेनी बांदले. ताची गुमटी साराळाक आर्निली. ताणें सांगून दिल्ले गडासर सर्वेस्पराचे उतार सत जायसर तो कश्टालो. श्लोक सर्वेस्परान केल्ल्या असर्यांचो उगडास करा. तेन्ना रायान ताका बंदेंतलो काडूंक लायलो. लोकापतीन ताका सुटका दिली. आपल्या घराचो ताका कारभारी केलो. आपले आस्तीचेर ताका अधिकार दिलो. श्लोक सर्वेस्परान केल्ल्या असर्यांचो उगडास करा. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरी राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरी राया. देवान संसाराचो सोय मोग केलो की आपल्या एकल्या पुताक ताणें ओपून दिलो. ताका सत्मनलेल्याक सास्तीक जिवीत मेळटा. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरी राया. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे बरी राया. सर्वेस्प तुमचे सवे आसो. तुमच्याही सवय आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजून प्रधान याजकांक आनी लोकांच्या मालगड्यांक सांगलें, आनी एक ओपार आयका. एकलो भुंयकार आसलो. ताणें एक दाका मळो लायलो. ताचे भोंवती एक वोय घाली. ताच्या मदें दाका रोसाक एक गण्या फोंड कोंडलो आनी फारो करूंक एक बुरूज बांदलें. उपरांत मळो व्हंकलांक गेनीक दिवन तो परगांवाक गेलो. फळ पिकचो वेळ येताच गेनी बामती फळांचो वांटो घेवच्याक आपल्या साकरांक ताणें व्हंकलां सरशी धाडलें. पूण त्या व्हंकलांनी ताच्या साकरांक धरलें आनी एकल्याक तांणी सरसरी मार घाले, दुसऱ्याचो जीव काडलो आनी तिसऱ्याक फातरायलो.
परत्यान ताणें पयलेंच्या प्रास चड एर साकरांक धाडलें पूण व्हंकलांनी तांकांय तेच बरी चलयलें. शेवटी ताणें आपल्या पुताकच धाडलो. म्हज्या पुताक म्हणी ते मर्याद दितले म्हूण ताणें चिंतलें. पूण पुताक पळयतच ते व्हंकलांचे एकामेका लागीं म्हणा लागले, आळे दायज असो वारीसदार, येया ताका आमी लागाड काडया आनी ताचें दायज आमचें जातलें. अशें ताका तांणी धरलो आनी दाकामळ्यांतलो भायर व्होन घालन जिवेशे मारलो. तर दाकामळ्याचो धनी पाटी येतच त्या व्हंकलांच्याक कितें करीत म्हूण तुमी चिंतात? ते म्हणाले, त्या नश्ट्याक तो लागाड काडटलो आनी आपलो दाकामळो फावो त्या वेळार घेन फारी करतल्यांक घेणेक दितलो. ताका जेजू म्हणालो, पवित्र पुस्तकी हे परी बरोवन आसलेलें तुमी वाचलां? बांदप्यांनी उपकार ना म्हणून सांडुल्लो फातरच जावंक पावलो मुल्या फातर. सर्वेस्पराचें काम तें आमच्या दोळ्यांक ते एक विचित्र. प्रधान याजक आनी फारिजेव ताचे ओपारी आयकल्ल्या वेळार आपणाच विशयान तो उलयता म्हूण समजलें. ताका ते कैद करते पूण लोक ताका प्रवादी म्हूण मानतलो जाल्ल्यान लोकांची तांकां भिरांत आसली. देवाचे उतार हे वागणी तुका क्रिस्ता. बांदप्यांनी उपकार ना म्हणून सांडुल्लो फातरच जावंक पावलो मुल्या फातर. सर्वेस्पराचें काम तें आमच्या दोळ्यांक एक विचित्र. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भवनो आनी भयणीनो, सर्वेस्पराचें काम तें आमच्या दोळ्यांक एक विचित्र. आयच्या वाचपांचेर नदर घालन नियाळ करतना म्हज्या मतीक उडासाक आयिल्लें एक गडीत. हांगास मंगळूर जिप सेमिनारींत एक सेमिनारिस्ट आसा. ह्या सेमिनारिस्टाचें इंजिनियरींग जालां. गल्पांत 12 वर्सां काम केलां करनासलो. थोड्या तेंपा आदीं ताणें काम करतना खंयचेय सोमा वचोना, खंयचेय सोमा वचनातलें, मतीक समाधान नातलें. एका तराचें डेस्परेट देदस्परपण ताचें आसलें ह्या तरणाट्यांतय. आनी ताच्या आंटीक केन्नाय सांगतलो जिवितान अशें घडोवन आसा, समाधान ना, काम केल्लें सारकें वचना. आनी देखून ताच्या आंटीन म्हळें तूं ये आमी एका रेतीरेक या म्हणून. आनी आयिल्ल्या वेळार ह्या तरणाट्याक आणून ती मुंबय रेतीरेक गेल्लीं. आनी थंयसर रेतीरेक गेल्ल्या वेळार हो तरणाटो रेतीर करता आसतना थंयसर रेती दिवच्या याजकान म्हणलीं उतरां. हांगासर एक तरणाटो आसा, गल्पान काम करनासलो, ताच्या जिवितान खंयचेय सारकें वचना, देव ताका एक याजक जावंक आपयता म्हणून. आनी ताणें आयकलें हें आनी आपणाक तगी हें म्हणलें आनी एक दुबाव. आनी रेतीर जावन भायर येतना आनी कोणी एक ब्रदर मेळ्ळो खंय, हाका म्हणालो खंय तुका याजक जावंक आसा, तूं केदाळा सेमिनारी भरती जाताय म्हूण. पयले फावटी पळयल्लो, पयले फावटी मेळचो आनी त्या ब्रदराची उतरां. आनी ताच्या उपरांत तो गांवा फाटी आयलो खंय आनी ताच्या मतींत परत एक घुस्पड. ही उतरां म्हाकाच गी जेजून उलयल्लो, ही उतरां म्हाकाच सांगल्लें गी, म्हाकाच एक याजक जावंक आपयता गे. आनी परत घुस्पडून आसतना आनी एका रेतीरेक गेलो तो. आनी एका रेतीरेक गेल्ल्या वेळार ताणें म्हणलीं उतरां इतलींच गे, जर तर देवा, जर तर सोम्या तूं म्हाका आपयता याजक जावंक, ह्या पोटी रेतीरे वेळार म्हजें नांव काडून सांगाचें, म्हजें नांव काडून सांगाचें. हांव तवळ हांव तुज्या आपोवण्याक पाळो दितां, याजक जावंक फुडें सरतां. आनी रेतीरेक गेलो. आनी रेतीरेक गेल्ल्या वेळार ह्या पोटी केरळा गेल्लो तो. आनी थंयसर गेल्ल्या वेळार रेतीर दिवच्या याजकान ह्या तरणाट्याचें नांव काडून, कित्याक तुका दुबाव, देव तुका एक याजक जावंक आपयता, फुडें सर. आनी ह्या आपोवण्याक पाळो दिवन आतां आनी एका दिशेन तो समकत येत आसा. सेमिनारींत तरबेती जोन आसा याजकपणाची. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, हांवें कित्याक सांगलें, आमच्या हरी एकल्याच्या जिवितान आमचें चिंताप, आमची मांडावळ एक तर देवाचें योजन, देवाची मांडावळ आनी एकच आसा. त्या देखून हांवें सांगलें सर्वेस्पराचें काम तें आमच्या दोळ्यांक तें एक विचित्र मोगाच्यान.
इजाया प्रवादी अध्याय 50:5 वाक्य 8 म्हणटा, म्हजी चिन्ना तुमची चिन्ना न्ही, म्हजो वाटो तुमचो वाटो न्ही म्हणटा सर्वेस्वर. म्हजी चिन्ना तुमची चिन्ना न्ही, म्हजो वाटो तुमचो वाटो न्ही म्हणटा सर्वेस्वर देव. मत्तेवाचो वांजेल अध्याय 16 वाक्य 21 वाचलें जाल्यार जेजू ताच्या कश्टा मोरणा विशांत ताच्या शिसा लागीं उलयता. आनी तवळ पेद्रू जेजूक कुशीन आपोवन व्हरता आनी म्हणटा, तुका तशें घडचें नाका, देव तें निर्मिना जावं सोम्या, तुका तें केदींच घडचें नाका म्हणून बेस्तावंक लागलो. तवळ जेजू शिमांव पेद्रोक म्हणालो, म्हजे सरशिलो पयसर सयताना म्हज्या वाटेक अडकलता तो फातोर तूं, कित्याक देव चिंता तशें तूं चिंतिनाय, मनीस चिंता तशें तूं चिंताय. देव चिंता तशें तूं चिंतिनाय, मनीस चिंता तशें तूं चिंताय. देवाचें चिंताप, मनशाचें चिंताप. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आज मनशाच्या चिंतपान आयच्या पयल्या वाचपाचेर, आयच्या वांजेलाच्या वाचपाचेर नदर घाली जाल्यार म्हाका आनी तुमकां राग येता. म्हाका आनी तुमकां फारीकपणाची चिन्नां मोतीन येवंक बरो. आयच्या पयल्या वाचपाचेर आमी नदर घालया. उत्पत्ती पुस्तकांतलें इस्रायल ताच्या सकड पुतां पैकी निमाण्या पुताचो, कित्याक ताच्या उतार प्रायाचेर तो जल्मल्लो जुजे ताचो मस्तू मोग करतलो. आनी आतां हाच्या वाचपान पळयलें, उरले भाव बोकऱ्यांक सोरोंक एका सुवातेक गेल्ले आनी बापूय जुजेक म्हणटा, तुकाय हांव थंय दारच्यार आसा, तुय वच भावां सरशीन. आनी तो येता आसतना भाव कितें म्हणटा, ताळे सोपणेली आयलो, ये आतां आमी लागाड काडया, कित्याक तांकां मोसोर आशिल्लो. बापूय ह्या पुताक चडीत मोग दितलो, ताका चड मोग करतलो आनी त्या देखून. आनी ताच्या उपरांत कितें घडलें आमी वाचपान आयकलें. ताका दन पोट्टू बायंक घालें आनी ताच्या उपरांत थंयसर इस्मायल घरा आयले, तांकां विकलें आनी त्या मारी पाताय व्हरून गेले इजिप्ताक तो पावलो. आतां इतलेंत आमी आयकलें, इतलेंत वाचलें जाल्यार आमकां भोगूंक बरो. त्या भावांक मोसोर गेलो, राग केलो, तांणी कित्याक तशें गेलें, म्हाका बायन गेलो, विकलें, हें कितें केलें. पूण मोगाल भवनो आनी भयणीनो, अध्याय 45 उत्पत्ती पुस्तक अध्याय 45 वाक्य 4 वाचलें जाल्यार ह्या सगळ्याचो मिस्तेर आमकां थंय समजता. थंय जुजे विकल्लो, इजिप्तांत आसलो आनी ताच्या उपरांत दुकोळ पडलो आनी हे भाव इजिप्ताक खाण सोदून गेल्ले. आनी ताच्या उपरांत थंयसर जुजे ताच्या भावांक म्हणटा, येया लागीं सरा, हांव जुजे तुमचो भाव इजिप्त देशाक तुमी विकल्लो तो, तुमी तशें केलें म्हूण चिंतून आतां कंतिश्ट जायनाकात, कित्याक जीव राखचे बसत देवान म्हाका तुमच्या आदीं धाडला. जीव राखचे बसत देवान म्हाका तुमचे आदीं धाडला. देवाचें योजन कितल्या पयलें सुरू जाता आनी देवाचें योजन कशें कार्य जाता हें आयचें पयलें वाचप आमकां समजोवंक प्रयत्न करता. मोगाळ भवनो आनी भयणीनो, आनी आयच्या वांजेलाच्या वाचपाचेर नदर घाल्यार दाखा मोळो तो गेनींक दिल्लो, गेन वसूल करतना कितें पुरो केलें तें आमकां समजता मोगाचें न्हू. आनी तांणी साकरांक धरलें, जिवेशें मारलें, शेकी दणयान ताच्या पुताक धाडलो, पुताक जिवेशें मारलो. आतां हांगासर केवल दाखा मोळ्या विशांत न्ही, जेजू आपणा विशांती प्रवाद्यांक धाडलें. आदी मागा प्रवाद्यांक लोकांक कशें चलयलें आनी देव ताच्या एकल्याच पुताक संवसारांत धाडटलो आनी त्या पुताक कशें चलयतले, ताका जिवेशें मारतले कुर्साचेर. पूण जेजू थंयसर स्वस्थ म्हणटा, मागीर बांदप्यांनी उपकान म्हूण उडयलो पातो जावंक पोलो मुल्या पातोरो. हें सर्वेस्पराचें काम तें आमच्या दोळ्यांक तें विचित्र. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आज ह्या वचपाचो नियाळ करतना आमच्या हर एकल्याच्या जिविताचेर आमी नदर घालतना, थोड्यो बडी आमच्या जिवितांत सोडून घडटाना, कश्ट येताना, पिडा शिडा येताना, समस्या येताना आमी चिंतल्या बरी आमचें जिवीत चलनातल्या वेळार आमी कंगाल देदस्प जाल्ल्या वेळार आमी देवाक दुर्साल्यां, देवाक आमी पुरपुरल्यां, देवाक आमी साबार सवालां उडयल्यां जावंक पुरो. मोगाळ भवनो आनी भयणीनो, पूण मस्तबडी असल्या घडीता वेळार
देव कितें म्हाका दिता, देवाचें योजन कितें तें विचारूंक तें समजूंक आमी सुकोन पडटा. थोड्या तेंपान मागीर ही गणितां पळयतना देव कशें आमच्या जिवितांत आसलो, देवान कशें आमकां सोलोवन व्हेला, थंयसर तो मिस्तेर आमकां समजता मोगाचें. पावलान तिमोथी बरयलें दुसरें पत्र अध्याय 17 आमकां म्हणटा, आमचे वयर येता ते आळवयाचे आनी तात्कालिक कश्ट दग्ध कसलीच सर नातलेले अनंत सस्नीक महिमेक आमकां तयार करता. त्या देखून आमच्या जिवितांत तें घडचें सगळें त्या अनंत महिमेक आमकां तयार करतात म्हणलें हांगासर आमकां समजूंक प्रयत्न करता. तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आज ह्या वाचपाचो नियाळ करून हे मिसाचें बलिदान पेटोवंक आमी फुडें वता आसतना जेजू आमकां एक वर्तें लिसांव दिता आनी जेजूचें जिवीत आमकां हर एकल्याकी आदर्श जावन आसा. मोगाच्या भवन आनी भयणीनो, जेजून ताच्या जिवितांत कितें म्हळें, बापा साध्य आसा जाल्यार म्हजे वयली ही काल्स पयस कर, पूण म्हजी खोशी न्ही तुजी खोशी जावं, म्हजी खुशी न्ही तुजी खुशी जावं. त्या देखून मोगाचें आमच्या दिसपट्या जिवितांत आमचें चिंताप, आमचें मागणें अशेंच जायचें. म्हजी खुशी न्ही बगार तुजी खुशी जावं सोम्या. म्हजें जिवीत तुज्या हातान समर्पण करता, तूं तें सोलोवन व्हर. हें पयलें आमचें चिंताप जायचें. दुसरें, आमी कर नासांव आनी की मुंद वचचें. आमची खंयचीय कार्यक्रमां, खंयचीय योजना वा कितेंय आमी करता आसतना देवाच्या नांवान आमी सुरू करता. कित्याक देवाच्या नांवान सुरू केल्लें देवूच तो पोंताक बायता म्हणली आमची पातयेनी आमचो विश्वास. आनी त्या देखून एका पिडेस्ताक समेत ऑपरेशनाक व्हरतना आमी त्या लायता, कित्याक बरी भलायकी लाभचे खातीर, देवाच्या नांवान, देवाच्या सक्तेन बरें करचे खातीर. त्या देखून आमी सदांच उडात दवरया. हर एक संगती आमच्या जिवितांत देवाक आमी समर्पण करून देवा कडेन मागया, देवाच्या नांवान आमी सुरवात करया. आनी वडोल आराधना वेळार सांगलें एक सैरीक सत्ताना जावं की बरो, देवाक आमी सांगया तुवें तयार केल्लें, तुजें योजन कितें म्हाका दाखोवन दी, ताचे कडेन मागया, तो आमकां आमच्या जिवितांत दिता. दुसरें. तिसरें, देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना मोगाचें न्हू. हें सत आमी मानून घेत. आमच्या देवाक असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना. त्या देखून आमचें बरें मन, आमचे कश्ट, आमचे वावर, आमचे कश्ट वावर आमी काडटा आसतना देवाची सकत वालता, देवाची कृपा वालता आनी तवळ थंयसर आजापां अद्भुतां जातात. खाली देवा कडेन तूं आश्चर्यां अद्भुतां कर म्हूण मागचें न्ही. आमी प्रयत्न करूंक आसा, आमचें बरें मन जायजें आनी तवळ देवाची आशिर्वादां कृपा वालता, आजापां अद्भुतां आमच्या जिवितांत जातात. देवाचें योजन आमच्या जिवितांत कार्यगत जाता. तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आमची खुशी आमची न्ही बगार देवाची खुशी. सर्वेस्पराचें काम तें उडासान दवरया. आमच्या दोळ्यांक विचित्रां भोगोंक पुरो, पूण देवाचें योजन देवाच्या मांडावळी प्रमाणे तें जारी जाता. तर देवाच्या योजनाक आमी सदांच खालती मान घालूंक, देवाचें योजन आमच्या जिवितांत रुथा जावं, देवाची हातेरां जावन जियोंक तसो सोमी आमकां जाय आसली कृपा बोळ ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी लाभोवन दी म्हणून आमी मागया. आमीन. Beteta Baba Undawai Tuka Dayentungge Kanikamchi Tukati Makunchi Undawai Hadum मुखारेता जेजू ख्रिस्ताच्या मासारता बदल म्हणून मागता भेटता बापा हुंडवाय तुका दयेंतुंगे कानिकांची तुकाती मानवोची.
म्हज्या मोगाल भावन आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदा देवा बापा मानता तसलें जावं दी म्हणून मागान. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे तुमच्या आनी एका पवित्र बिचारावा सर्वस्पर म्हणून घे. सृष्टीच्या रचणारा सर मनशाच्या तारोका आपले परजे कधी सांजुजे वाजान खतखतीन मोगान भेटयले मागणे आनी कलतेपणाचें सदें जिवीत तुका भोव मानवाले. येसू शेगून आमच्या काळजान वाडय आनी नितळ निर्मळ काळजान ह्या पवित्र जेवणान वांटो घेवं आमकां फावो कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांवें. आमेन. सवेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवा दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. संतोष बरेच काळजाच्या उमाळ्यांनी तुज्या सेवका सांजुजे वासापासून आमी तुका दिन वाचता. भवार्थांच्या आनी मागण्याच्या उसवाडान तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो सांगात जोडून कालतेपणाच्या आनी दुबळेकायेच्या स्पिरितान जिवन तुवें ताका पवी सभेचो रक्षण जावन फावो केलोय. हें ताचें देखी बरीच परजळीत जिवीत आमची काळजां क्रिस्ताच्या मोगान जळयता आनी ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां सर्गीचो आदार दिता. देखून ओर्नोंक नजो जाल्ल्या आनंदान सर्गीच्या सदुता भक्तां सांगती आनी सगळ्या तुज्या रचना बराबर व्हडा उल्हासान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भला तुझ्या वैभवान. सगी तुका जय. सगी तुका जय. सगी तुका जय 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 जय. सगी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी ये दाता का जय. सगी तुका जय 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 जय. सगी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तुंच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्या धडोवन ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजो क्रिस्ताची कूड आनी रगन आपले सुशेन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायान. ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नेक कराराचें येरागन पदकाचें बोगसाणें मेळच्या तुमचे बसोन आनी समेस्त मनशां बसो तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासा करान.
बावर्त सुगुन परगटुया सौम्या जेसू तुझे मारा आम्ही समारंभता तुझे पुन्हा जीवनपण आम्ही परगटा तुझ्या येण्या सौम्या जेसू बापा जेजूच्या मोन्ना स्वानी पुन्हा जीवनपणा स्वामी भक्तीपणे उडास करता आणि वो जिवीत असो उंडो आणि सोडवण्याची खास तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड आनी रगत सेवून तेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा केबे तमीच्या विसरलेले तुझे पयसो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भगन बापा पिटर पॉल आमच्या गोळयो बापा आनी सगळे आजाकी वर्गा बरोबर तिका प्रिज भगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्ल्या आनी त्या आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरिये देवाचे माये सांगाती भाग्यवान जुजे तिचो पती भाग्यवान धर्मदूत भाग्यवान जुजे वाज आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुझ्या पता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेधार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या बापा मागणे म्हणटाना आमी म्हणटा बापा तुजी खुशी जावं तर म्हज्या आनी तुज्या आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत देवाची मांडावळ समजों त्या देवाच्या मांडावळेक त्या कुशेक खालती मान घालून कुरपा मागून सांगात आमी मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशेंच आमची पातकां बगोस आनी आमकां थाणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेक केल्यांक आमकां तुजे उदार काकुनी सर पातकांतली सुटय आनी सर आकारांतलें विघ्नांतलें वायटांतलें पिडेशिडेंतलें आनी स तराच्या अवघडांतलें आमकां हर एकल्याकी तूं वाठाय कित्यार सोडकी सुमया जेजू क्रिस्ता तुज्या दमदोता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेत आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना सुमयेची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं सुमयेची शांती एकामेकाक वांचून घेवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काबूल कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काबूल कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळयात ओ जेजू ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती बापाच्या कुशेक खालती मान घालून ताचे जिविताचे काळस पियेल्लो ताच्या जिविताच्या कुर्साक वेग मारलो आमकांय ताच्या कुडी रक्तान वांटेली जाल्ल्या आमी ताची कुशीक पाळो दिवन आमच्याय जिविताच्या कुर्सांक वेग मारूंक ताची खुशी करूंक आपोवणें बोल दिवचो
तर या सुमयाच्या जेवणाका पहिला आम्ही सहज सुभागी तू म्हजे भितर येवचे म्हाका फोना पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. मुझे मास करे काम साकन पळया गोडसाम काळजा तुमच्या लागल्या ता बागयात मुझ्या रक्तान आमचे काळीज अत्रेकता जेजू तुका लालेता तुझी वाट पळयतासा तुका घेव ओडाशेता आमचे काळीज अत्रेकता जेजू तुका लालेता तुझी वाट पळयतासा तुका घेव ओडाशेता. जो कोण मुझे मांस खाता रगत मुझे पिएता तो मुझे सोबे रावता आम्ही ताच्या सांगाता आमचे काळीज अग्रेता जकाल संत जेजू आयला ही पवित्र घडी जेजूचे मांस आमी घेतलां आमची आत्मीक घटाय तो आमचे सांगता हरी एका घडये हरी एका रावंसो जेजू तो आमच्या काळजांत आयला ते देखून एक घडी ताका अर्गां दिवया तसो उपकार आमी आठोवया ताका आमी थँक्यू म्हणया हाचे की वर्तें भाग आमकां दुसरें ना ताका आमच्या काळजांत घेवचें तसो उपकार आमी आठोवया. हरी एका दिसा हरी एका घडये आमचे सांगत आसा कितलें बरें करता आमची जिवीत चलोवन व्हरता कश्टा दुखा वेळार सांगात दिता तसो मी आमचे ते आयला ते देखून ताका आमी थँक्यू म्हणया ताका आमी अर्गां दिवया एक घडी तसो उपकार आमी आठोवया. अर्गां जेजू अर्गां जेजू अर्गां तुका सुमया जेजू होगलाप जेजू होगलाप जेजू होगलाप जेजू. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for everything. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा या बागी दिसा तुझ्या पोन्या पाळो दिवन आयिल्ल्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या पुताच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान ददोस केल्ल्या बसत आमी तुका अर्गां दिता. आमी सेवलेल्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं तुज्या एकवटान जीव जी तान आमच्या काळजान सडय आनी सांजुजे वाजाच्या परजळे शिकोवणे आनी देखी वरवीं
तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगडूंक आमकां करपा दी. या आमी मागता आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सर्वस्व तुमचे सवे आसो. तुमचेय सवे आसो. सर्पद्वेदा देव दयाळ्यान तुमचेर आशीर्वाद घालो आनी तुमकां सर वायटा विघ्नांतली निवारो. आमेन. दैवीक शब्दाच्या उजवाडा वरवीं तुमकां बावर्तान बरवशान आनी मोगान तो बरो आनी तुमची कुटुंबां जिणी बऱ्या करण्यानी सफळ करो. आमेन. शांती समाधानाचे वाटे तुमची पावलां सांबाळून बापाचे कुशे बरमाने चलो आनी अशें सर्गींच्या सुखा पावो तुमकां फावो करो. आमेन. आनी सर्पद्वेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आपलो आशीर्वाद तुमचेर वतो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मगाळ भाव भयणीनो, सांज जेवा आसा तें पातयेनी दवरून ह्या पवित्र थळार तुमची सगळी मागणी जेजू आमचो सोडून फावो करतलो म्हणल्यार बावार्थान आयल्या तुमकां सुमेज सांग. देव तुमची मागणी आशा तेग सफळ करूं दराळ बेसांवांनी बरो म्हूण आमी मागता. हाचे नोवेनाचें मुक्ती पावन चलोवन व्हरून आराधन चलोवन विसाचें बलिदान भेटयल्या मानादीक बाब अनिल डिसोजा कुटुंबा केंद्र असो दिवक्तर तशेंच सांजुजे वास मलगड्या ह्या जागाच्या निवास असो दिवक्तर ते जावन आसात. तुमच्या समेस्तांच्या तर्फेन तशेंच ह्या पुणशेताच्या दिवक्तराच्या तर्फेन बाब आशिसच्या तर्फेन तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा फादर. थँक्यू. आनी तुमच्या मिसावांच सर बरें मागता. कुमसारांक कुमोवकरच्या परंगेपेचे कापुचिनी ह्या जागांक मनादीक बाब दिलराज आनी मनादीक बाब दीपक हांचो आमी आभारी जावन आसा. ह्या डिवायन TV आनी यूट्यूबांत विक्षण करच्या समेस सांजुजे वास भक्तिकांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. सांजुजे वास बापा हगळा पानी मान तुका कृपा मागून दी बापा विघ्नांसांनी नाका. देखून बसया. मुखाच्यानो ह्या हप्त्यांत हांगासर सभार आनी परिक्षे खातीर बरे भलायके खातीर म्हूण सांगून बरयल्ली जायती ते सभा हांगासर आसात. ही सगळीं जुजेवाजाक ताणें दिल्ली आनी हे जुजेवाजाच्या पांयांतळी भेटोवच्या मुखांतर पयसां लागीं जावन हप्त्या मदें आयिल्ल्या समेस्तांच्यो गरजो तोच सफळ करून दी म्हणून आम्हा समेस्तांचे मागणी आनी आशा. हांगासर उपकार बावडून आयिल्ली बरी भलायकी मेळिल्ल्याक सगळ्या कुटुंबां बाबतीन अर्गां दिल्यांत. जेसिटा ताका काम मेळिल्ल्या खातीर ताणें अर्गां दिल्यांत. नवी बोर काडल्या जुजेवाजा लागीं मागल्लें उदक हांगाचें व्हरून घाल्लें आनी थंयसर बरें उदक मेळिल्ल्याक सगळे कुटुंबादारां उपकारी काळजान अर्गां दितात. जाग्याचे समस्ये निवरायिल्ल्याक फाटल्या सभार तेंपातावन मागल्लें जुजेवाजान हें फावो केलां देखून कुटुंब अर्गां दिता. चलोवंक जायनातलें जुजेवाज बापा लागीं मागोन ह्या थळार येवन मागल्लें बरेंपण जालां चलोवंक जाता अर्गां दिल्यांत. पुताचें काजार बऱ्यान जाल्ल्याक आवयन अर्गां पाठयल्यांत. तशेंच ते सवां सेकंड PUC परिक्षेंत शिकिल्लें मतीन दवरून बरें मार्क्स मेळोवंक सभार आनी मागला. आनी ह्या दिसांनी आमची भुरगीं परिक्षे बरोवन आसात. तांकां समेस्तांक जुजेवाजाची मजत मागल्ल्या हर एकल्याच्या मतीक जगतो उजवाड मेळून परिक्षेंत बरेंपण जोडून ताणें आशेवचें सगळें तांकां लाबोवन दी. घर सेल जावंक चिंतिल्लें मोल मेळोवंक बरें काम बरी विजा खातीर सभारांनी मागला. 8 वर्साचें रेजिनाची खोंकली गूण जावंक नवें घर बांदूंक पेपर वर्क बेगीन जावच्याक भुरग्यांनी शिकिल्लें मतीन दवरून बरें अंक मेळोवंक
एकल्याची थायरॉयड आनी वर्टिगो गूण जावंक एकल्याक युरोपांत काम मेळोवंक चेड्यांक तशें चेडवांक बरी सैरीक मेळोवंक आनी प्रत्येक तरान तांच्या खातीरय हांगासर नव्या वेळारी आमी मागल्या ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಲು ಬಯಸಿದ ಕೆಲಸ ಸಿಗಲು ಪರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದ ಗಂಡನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಲಭಿಸಲು दुवेक पुताक बरें काम बरो फुडार आवय मागता धावेंत बरें मार्क्स मेळोवंक जाग्याच्या केसीन जीक मेळोवंक सेकंड PUCन डिस्टिंक्शन मेळोवन मेडिकलाक बरी सीट मेळोवंक हातींदरचें नव्या घरचें काम अडकळी नासतना पंथा पावच्याक एका तरणाट्यान मिसाक वचूंक घरचीं मागतात कॅथरीन आनी पिटर भुरग्याच्या देण्या खातीर मागून आसात किडनी शुगर हार्ट कॅन्सर असल्या मरेकार पिडेतावन बरी भलायकी मेळच्याक कुटुंबांची मागतात एका तरणाट्याच्या हाताराचें खेडूं वचूंक मागतात पोटाचे दूख गूण जावंक खातीची पिडा गूण जावंक कॅन्सर पिडेचो रिपोर्ट नॉर्मल येवंक मागतात दोळो दूख पाट दूख गांठी दूख शिरो फुडापड एलर्जी गूण जावंक मागल्या ब्लड शुगराची पिडा सबारांची गूण जावच्या खातीर मागला कॅन्सराची पिडा गूण जावंक कॅनडाची विजा मेळच्याक कॅनडा वस्ती करचे एका कुटुंबांच्यांक बरें काम मेळोवंक 6 जाणां भुरग्यांक बरी भलायकी मेळोवंक ऑपरेशन जाल्ले दोळे खुर्जूंचे बरें जावंक एकल्याच्या आंगाची खतां संपूर्ण गूण जावंक मागतात माथ्याचे केस चडचे रावच्याक MBBS एग्जाम 3rd इयर पासून 4th इयराक वचूंक 5 काजारी जोड्यांक भुरग्यांचे देणे लाभच्याक मागून आसात जागो भितर घालूंक चिंतल्यांच्या मदीक उजवाड मेळच्याक बऱ्या भलायके खातीर सबारां मागून आसात लॉरियेर बरें काम मेळोवंक हाता पांयांची दूख गूण जावंक पांयांची एलर्जी पयस जावंक हाताच्या खांद्यार तशें बावळ्याची दूख गूण जावंक 6 वर्साच्या भुरग्यान सारकें उलोवच्याक प्रेमाकोत कॅन्सर पिडेतावन ताणें गूण जावंक मागला विजाक राकोनसच्या विनोलाक बेगीन विजा मेळोवंक काजार जावन 10 वर्सां जाल्लें जोडे भुरग्याच्या देण्या खातीर मागून आसा रीण फारीक करूंक तांक लाभच्याक पिडेन कश्टातल्या प्रशांत आनी कार्मीन तांकां बरी भलायकी मेळच्याक काजारी जिवितांत उब जाल्ले फूट समा जावन ताणें एकवटान जियोवच्याक भायल्या गांवचे इंटरव्यू पास जावन काम मेळोवंक एकल्याची युरीक एसीड सारकी जावंक दुवेचें काजार बऱ्यान जावंक आवय मागता शुगर BP टेन्शन मानसीक पिडेतान गूण जावंक गोरवांची किरंट उणी जावंक मागतात बाळंटेर बऱ्यान जावंक नॉर्मल भुरगें फावो जावच्या खातीर ती आवय मागता ಇದ್ದ ಬಾವಿಯನ್ನು ಕೆರೆ ಮಾಡಲು ಯೋಚಿಸಿದ್ದೇವೆ ಆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ನೀರು ಸಿಗಲು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ बोरांत बरें उदक फावो जावंक किडनीचें प्रॉब्लम गूण जावन बरी भलायकी मेळोवंक 2 जाणांची 2 किडनी फेल जाल्यात तांचे खातीर मागोवंक विनंती केल्या परगांवांत काम करच्या आवय खातीर भुरगीं मागतात जाग्याची केस कोर्टांत अपील जावंक मागतात आर्थीक परिस्थिती सुदारूंक रीण फारीक करूंक तांक लाभच्याक कृषेक बरें उदक कृषेचो रोग निवरावंक मागतात लॉरेन्स ताका स्ट्रोक जावन दाव्या हाताक पांयांक बॉल ना ल्हान भुरगीं आसात ताका बरी भलायकी मेळच्या खातीर मागला शिरांची पिडा दोळ्यांचे दिश्ट सारकी जावंक UKक एप्लाय केल्ली वर्क विजा प्रोसेस बेगीन जावंक मागतात ब्लड कॅन्सर गूण जावंक घरचीं मागतात आमाल पियोण्यांतान सुटका मेळोवंक एकल्याच्या हृदयांत आसचो गुळो गूण जावंक एकल्याच्या गर्भांत आसचो गेड्डो गूण जावंक एका भुरग्याक जाल्लें ऑपरेशन सक्सेस जावंक उजव्या पांयांची दोंपरा गांठ दूख गूण जावंक परगवंताच्या नवऱ्याक बरें काम मेळोवंक पतीन मागता घर बांदूंक आदार मेळच्याक कुटुंबांतल्या सर्वांक बरी भलायकी मेळोवंक मागतात पोर्चुगलाक बऱ्या कामांची बऱ्या सांबाळाची विजा मेळोवंक कॅन्सर पिडेतावन वळवळच्या स्त्रियेक तशें मुस्लीम भावाक सुटका मेळच्याक मिसांव वावर करच्या याजकाक एलर्जी तशें गांठीचे दूख गूण जावच्याक बेंगलोरांत वस्ती करच्या कुटुंबांतले समस्ये सॉल्व जावन जिवितांत बरेंपण जोडच्याक मागला अस्कत जाल्ल्या एकल्याच्या शिरांक बॉळ मेळोवंक मागला ह्या तेसावां खातीर आनी सबार आनी ह्या पूण थळार तावन जुजावाजाचो आदार सोदला मागला आनी आशेल्यात ह्या सर्वांक ताणें आशेल्लें
आनी हांगासर आमी सर्व बरें चिंतून आशेवन आयल्या आमी हांगासर आशिल्लें आमकां हर एकल्याक मेळोवन दी म्हणलें चिंताप धरया दिंबी घालया हात वयर करया एक आमच्या पायक नमान मरियानान बापा हांगासर आयिल्ल्या येवच्या बरें आशेवच्या हर एकल्याक फावो जावं दी म्हणलें आमचें मागणें आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां तळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार आमेन नमान मरिये कृपेन बरयले सुमी तुजे संगता श्री भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचें जेजू भगवंती मरिये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक सादीत सता आनी सदां सर्वता आमेन सांजेचे वाज बापाच्या लदिनेंत आमी वांटो घेवया सोम्या काकुळतामची कर सुमिया काकुळतामची कर क्रिस्ता काकुळतामची कर क्रिस्ता काकुळतामची कर क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता आयक आमकां क्रिस्ता दयेन आयक आमकां क्रिस्ता दयेन आयक आमकां सर्गींच्या देवा बापा काकुळतामची कर देवपता संवसाराच्या तारोका काकुळतामची कर देवा पवित्र आत्म्या काकुळतामची कर सांतिसिमा त्रिंदादी एकाच देवा काकुळतामची कर गोंयच्या बेनेवलीन जल्मल्या सांजुजे वाज बापा आपल्या आवय बापायच्या देवासपणान वाडून आयिल्ल्या सांजुजे वाज बापा दुबळीकायेची जिणी जियेवचो गुर्त जावन रित्या पायांनी सगळे मिसांव काम केल्या सांजुजे वाज बापा सगळ्या केनारांत पवित्रपणाचो परमळ पसारल्या सांजुजे वाज बापा श्रीलंकांत दगदवणेक सांपडलेल्या कातोलिकांची बिरमत पावलेल्या सांजुजे वाज बापा मोरये मायेचो सेवक जावन आपणाकच मोरये मायेच्या हातांत समर्पिल्ल्या सांजुजे वाज बापा भिकाऱ्याच्या रुपार श्रीलंकाक वचून नास जावन वेच्या कथोलिक भावार्थ जिवो केल्ल्या सांजुजे वाज बापा कोंताचे भक्तीपण आदार मोरये मायेचो मोग आमच्या काळजांनी भरूंक प्रेरण दिल्ल्या सांजुजे वाज बापा कश्टांत सांपडलेल्यांच्या गरजांत पावोवन तांकां बुजयिल्ल्या सांजुजे वाज बापा देवाचेर भावार्थ दवरून जिणयेंत आयिल्ले सर्व कश्ट अनवार धैर्यान सोंसल्या सांजुजे वाज बापा भुरग्यांक जल्म दिवचें भाग नातल्या पासत देवा लागीं विनंती करच्या सांजुजे वाज बापा भावार्थ सांडून पयस केल्ल्या शेळयांक एका गवळ्या खाल हिंडांत हाडून वावुरलेल्या सांजुजे वाज बापा देवाच्या मोगाची गोडसाण साकून सर्वांक देवा सरशीन हाडूंक पेसाडिल्ल्या सांजुजे वाज बापा देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले भोव समका येसुम्या देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले येसुम्या देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडतले ए सांजुजे वाज तूं आमचो शारोती जावन आसाय आनी सर्गीन थावन देवाची बेसांवां आमकां वांटीत आसाय तुजें जिवन आमकां एक आदर्श तुवें चलली वाट आमच्या क्रिस्ती जिणयेक मेलफांत तेच वाटेन आमी चलच्याक तुजे थावन प्रेरण घेतांव आनी आमकांच तुज्या गोपांत समर्पितांव सांजुजे वाज देवाच्या मोगान तुजें काळीज पेटतलें तुजे जिणयेन देवाचो अपरमीत मोग तुवें भोगलोय आनी तोच मोग हजारो लोकांक वंशाक तूं सुडसुडीत जालोय अंधकारांत बुडोवन आपल्या जिणयेची वाट होगडायलेल्या सरशी तूं धांवलोय तांकां जिविताचें उतर परगट कर साक्रामेंत दिवन देवा सरशी हाडले हें मिसांव करतना तुका पुरासण जाल्ली म्हणना कश्ट म्हणलें तुवें लेखलें नाय असलो स्पिरीत आमच्याय काळजांनी किर्लत घाल देवाचें उतर परगट करूंक आमची काळजां उर्बेस्त कर पेल्याचे बचावे विशांत चिंतूंक आमकां शिकय सांजुजे वाज दुर्बळ्यांचो कश्टांत आनी पिडेंत आसतल्यांचो तुवें विशेश मोग केलोय तांच्या गरजांक तूं पावलोय तांची दुखां तुवें पुसलीं तांच्या जिणयेंत नवो भरवसो हाडलोय जेजूच्या ल्हाना भावंडाच्या मोगा आनी सेवे शिवाय आमची जिणी संपूर्ण जावची ना म्हणलें तुजे जिणये मारिफत शिकयलाय आसता जेजूचे सारकें दुर्बळ्या पिडेस्तां आनी कश्टांतल्या थंय पळेवंक आनी तांचे सेवेक लागूंक आमकां प्रेरीत कर
सांजुजे वाज ह्या संवसारी देवाचे हातेर तूं जावन आसलोय. देवाची विशेष मजत तुजे सवे आसली आनी साबारांक देवाचो आदार मेळासो केलोय. आज सरकारासान देवा संगी तूं आसाय. थंय थावन तुजी मोगाळ दिश्ट आमचेर तुज्या भक्तांचेर घालून आसाय. आमचें जिवन तुका उक्तें करता. आमच्या जिणयेंतले कश्ट आनी दूख पिडा आनी बेजाराय तुजे मुखार हाडटा. आमच्या गरजांक तूं पाव आनी आमचे पासत देवा लागीं माग. हे घडये ह्या आमच्या गरजां पासत देवा लागीं विनंती कर. सांजुजे वाज देवाच्या मोगाळ वेंगे थावन केदींच पयस बसूंक आमकां सोडिनाका. दुस्मानाच्या सर पासात थावन आमकां राखून वर. भावार्था काडवेच्या संगतीक बली जावंक दिवं नाका. जेजून दाखयल्या वाटेन चलोवंक मोरये मायेच्या गोपांत रावोंक आमकां तुजो आदार दी. अशें एक दीस ह्या आमच्या संवसारी पैना उपरांत तुजे सांगाता देवाच्या सर्गीच्या घरांत ससनांक जिवचें भाग आमकां मेळशें कर. आमेन. पिडेस्तां खातीर मागण्या आनी आशिर्वाद एक घडी बरो आमच्या कुटुंबांतल्या आमच्या वळखेच्या आमच्या मोगाच्या पिडेस्त भावंडांचो आमी उडास काडया. आनी विशेश तरान आमचे थंय कितेंय पिडा आसा कितें अवगुण आसा सगळे ते सांजुचे वास मारिपान सुमयाच्या पांयतळ आमी समर्पण करया आनी एक घडी बरो आमी मागया. सुमयाचे नवी आमचो आधार. सर्वेस्प तुमचे सवे आसो. प्रार्थुया. सर्गीच्या बापा विविध तरांच्या दुखींक पिडेंक कश्टांक आनी अडचणीक सांपडलेल्या हातय तुजें काळीज कितलें मोवाळ म्हणलें तुज्या पुतान विस्मितां करून दाखयलां. तेच परी तुज्या सेवका सांजुजे वासान आपली जिणी आनी मोरनां जैतीं आजाप करून तिस मोवाळाय लोकांक दाखोवन जैत्यांक पवित्र सभेच्या गोपांत ओडून हाडली. तांचे विनवणेन आमचो भावार्थ वाडय आनी आमची पिडा गूण कर. आमच्या कुडीक आनी आत्म्या भलायकी दी. कश्टांतल्या विघ्नांतल्या आनी आनवारांतल्या आमकां निवार. एक घडी आमी उसारलेल्यो आनी उसारिनातल्यो विनवण्यो आमी तुजे मुखार दवरता. तुजी कुशी वयतार हे उपकार आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्प तुमचे सवे आसो. आज सांजुजे वासाच्या नोवेनाच्या दिसा ताका आमी मान करता. ताची महिमा आनी संतोष एका देवा थावन येता. तोच देव आपल्या आशिर्वादांनी तुमकां बरो. सांजुजे वाजाच्या विनवणेन सगळ्या पिडेंतले सगळ्या वायटांतली तुमी सुटोवन ताच्या देखीन आनी उसवडाक जिविताच्या मेटांनी चलोवन तुमी वाडोवंक शेकी सेवे साकरेचे मनशां जावं तुमकां पवित्र आत्म्याचें बळ मेळ्ळो. सांजुजे वाज सर्गीच्या राजान बापाच्या एकवटान आमचे खातीर विनंती करता म्हूण सगळी पवित्र सभा संतोष बरीत आसा. तुम्ही सगळीं त्याच बापान बसयलेल्या घरांत भगिवनपणाचो मुकोट जोडून सजना संतोष बागोवंक पावो. आनी त्यास सोडवून दरा. देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवा आनी तुमचे सवे सदां आसो. सांजुजे वाज बापा हगळा पानी मान तुका कृपा मागून मी बापा विनासानी नाका. सांजुजे वाज बापा हगळा पानी मान तुका कृपा मागून दी बापा विघ्नांसानी नाका. जेजू सोकरो तुशी जालोय
संदेशाचो प्रसार केलो विज्ञानवरा कष्टांनी दुखा दुबळ्या धाकट्या मोगादार तुवें दिलो सांजुजे वाज बापा हगला पानी मान तुका कृपा मागोन दी बापा विघ्ना सांडी नाका सर्गीच्या वाटे चलो शिक सता सांडू आदार लाभ जोडून दिवन पा दी आमकां उरपा माया मोगान सोलोंच्या मागोन दी कृपा सांजुजे वाज बापा होगला पानी मान तुका कृपा मागोन दी बापा विघ्ना सांडी नाका Suzewas Bapa matau mesa sufol करून मोगामीसा देवाचे कुशे आम्ही काल जाऊच्या दैवी कृपा मागून दी मुलालेन माता सांजुजे वाज बापा हगळा पाणी मान तुका कृपा मागोन दी बापा विघ्ना सांडी नाका सांजुजे वाज बापा हगळा पाणी मान तुका कृपा मागोन दी बापा विघ्ना सांडी नाका मोगाळ पुत्रा सोवे अंक्वार मरी आशीर्वाद दी आमकां सांज देवास बापा बघेवन कसोचे कृपेने आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन.